एक सांज युवकाच्या काल्यांतीद्वारे विणली, एक सांज युवकांच्या ताल्यांता खातीर रचल्ली, एक सांज जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची, एक सांज पास्कांचो संदेश पसारची, एक सांज सर्वांक सांगाता हाडची, तीच ती सांज नांव जावन आसा युवा सांज तुमची सर्वांची मनां रंजीत करची. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन केंद्रीय समिती मंगळूर डिएसीस व्हड अभिमानान युवा तालंतांक सांगाता घाल सादर करता युवा सांज 2021 ह्या कार्याक तुमकां सर्वांक स्वागत मागता. फूल नासता पांचव्या झाडाक बडाय ना, धार नासता एक घराक अर्थ ना, मीठ नासता कणाक रोस ना, सोपच्या वेदेर रित्या बसकेक सोबाय ना. देखून मान दिवया, गौरव दिवया, मनाच्या व्यक्तींक स्वागत करया. आपोवणी दिवया, वेदी सोबोवया, ह्या कार्याचो संभ्रम दडत्यान चडोवया. विनंती करता केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष लिओन सल्डाना आनी कार्यदर्शी वेणावास हांणी मानाच्या व्यक्तींक वेदीक आपोवन हाडच्याक. मागणें आमच्या बरोचचें दायज, मागणें आमच्या भवार्थ जिणेचो वैज. मागण्याद्वारे देव चलयता हर एक कडेन राज, भवार्थ जिणे वरवीं संपूर्ण जाता हर एक आमची गरज. मागणें कर्ण चडव्या देवा ते मोगा गांस. देखून प्रार्थना गीताद्वारे आरंभ करया आमची संभ्रमीक सांज. त्या देखून हांव विनंती करता आमच्या युवा जाणां लागीं ह्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागच्याक. सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा, सर्व सांचे तुका अर्पिता. सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा, सर्व सांचे तुका अर्पिता. तुझो मोग आमी नियळटा, तुझे कुशेक आमी काल जाता. तुझो मोग आमी नियळटा, तुझे कुशेक आमी काल जाता. सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा, सर्व सांचे तुका अर्पिता. स्वार्थान बुडोवन गेल्या ह्या संवसारान, त्यागानी सेवेचो उजवाड फांकयलोय. स्वार्थान बुडून गेल्या ह्या संवसारान, त्यागानी सेवेचो उजवाड फांकयलोय. अशांती बरोवन गेल्या आमच्या काळजान, शांतीचो संदेश जोडून दिलोय. अशांती बरोवन गेल्या आमच्या काळजान, शांतीचो संदेश जोडून दिलोय. नव्या जिविताचो आसरो जालोय, मोगांची तुवें आदेश दिलोय. सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा, सर्व सांचे तुका अर्पिता. सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा, सर्व सांचे तुका अर्पिता. तुझो मोग आमी नियळटा, तुझे
तुझे कुशीक आमी काळजाता तुझो मोग आमी नियळटा तुझे कुशीक आमी काळजाता सगळ्या सृष्टीच्या येरसणारा सर्व सामचे तुका अर्पिता सर्व सामचे तुका अर्पिता सर्व सामचे तुका अर्पिता प्रार्थना गीताद्वारे देवाचो आशीर्वाद मागून घेतल्यांक समेस्तांक देव बरें करूं. सर्वांक स्वागत करचो आमचो उद्देश हो आमचो मोग न्हय बागार आदेश. मोग तो उरो सदांच जायन जावणो केदींच त्याच मोगान त्याच मानान सर्वांक स्वागत करूंक फुडें येता ICYM केंद्रीक समितीचो आमचो अध्यक्ष लिओन सल्डाना. दिसाईचो संतोषाचो पास्का पेस्ताच्या संभ्रमाचो सांजी आनंदाची युवा तालेंताच्या प्रदर्शनाची ह्या आमच्या संतोषान वांटेली जावंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक स्वागत करूंक हांव हांगासर उबो आसा. आयच्या पास्काच्या पेस्ताच्या बागे दिसा साबार रटावळे आसल्यारी ते देगेत दवरून युवा जनां वयर आशिल्ल्या मोगा आज आमच्या मदें हजर आसात. तशेंच ह्या कार्याचे अध्यक्षान सोबयतात आमचे मोगाळ गवळी बाब आदीक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्डाना. तुमकां ह्या कार्याक मानाचो गनाचो आनी मोगाचो स्वागत मागता. खंयचेय कार्यक्रमां मांडून हाडटना सदांच प्रोत्साह दिवचे उत्तेजीत करचे आनी पाडतापोडचे जावन आसात आमचे फिरगजीचे म्हणजे बेंदूर फिरगजीचे विगार एपिस्कोपल सिटी वार्डाचे विगारवार भोव मानादीक बाब विन्सेंट मंतेरो. केंद्रीक समितीचे कार्यक्रम बेंदूर इगर्जेच्या वाठारांत करूंक परवानगी इसारल्या वेळार कुशेन ओप्पून आमकां आयच्या दिसा सरसंगतींनी सुदारसिल्या. तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. ह्या की जिनियेची सुदीर्घ 16 वर्सां युवजनाच्या उदरगते खातीर करसिल्ले ह्या कोणी आसात तर ते जावन आसात युवा स्फूर्ती मानदीक बाब रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा. आदल्या वर्सा पास्का पेस्ता संदर्भी हे कार्यक्रम जायजे आसले तरी कारण निमती हे कार्य सादर करूंक असाध्य जाल्ले. आदल्या वर्साचे सोपान ह्या वर्सा जारी जाताना खंडीत जावन म्हज्याक चड खुशी तुमकां जाल्या आसतली. बापानो ह्या संतोशाच्या दिसा तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. आपल्या तरण्या प्रायेर YCS ICYM कॅथलीक सभा अशे फिरगजेच्या विविध संघटनांनी सेवा दिवन प्रस्तुत क्रिश्चन अभिवृद्धी समितीचे कर्नाटका सरकाराचो चेअरमॅन जावन आसचे मानेस जॉयलेस डिसोजा. तुमकां तुमच्या वावरा बरें मागता आनी कार्याक बरो स्वागत मागता. युवा संघटनांनी वावर दिवन युवा संघटनाच्या बुन्यादीतावन उदेवून आयिल्लो आनीक मुखेली ICYM केंद्रीक समितीन वावर केल्ले साबार पंथावाना फुडें केल्ले प्रस्तुत डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस लेबर सेल हाचे अध्यक्ष जावन विंचून आयिल्ले मानेस लॉरेन्स डिसोजा. तुमकां सर बरें मागता आनी ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. ICYM संघटनांत आमचेच मदें आसून घटकांत वाराडो DACCंत आनी आतां आंतरराष्ट्रीय मट्टार कीर्त गजयली सली फिल्म कॅप एशियाचे जराल कार्यदर्शी क्लिटा डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. केंद्रीक समितीचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्ले एक बरो उलोवपी कार्यनिर्वाहक तशेंच प्रस्तुत ICYM कर्नाटका प्रांतीयचो अध्यक्ष जावन आसचो आनी तशेंच सेवा दिवन आसचे मानेस जेसन पिरेरा. तुमकां ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. DACCच्या अर्ये कामांनी सहकार पाठिंबो आनी मार्गदर्शन दिवचे आमचे डिरेक्टर मानदीक बाब अश्विन कार्डोजा. बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत.
आयच्या संतोषांत वांटेली जाल्ल्या तशेंच साबार संगतींनी आमकां कुमो केल्ले जावन आसात. ह्या फिरगतीचे उपाध्यक्ष मानेस्त स्टीवन पिंटो आनी कार्यदर्शी मानेस्तीन मेविस रॉड्रिगस. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर आमचें कार्य सोबोवंक आनी हेर कलाकारांक उत्तेजन करूंक आमचे सगळे आजार आसा. मुजो ताळो गायतलो हाचे विन्नर बाय वेलेटा लोबो. तुमकां सर युवजना तर्फेन आनी जमलेल्या सर्वा तर्फेन बरो स्वागत मागता. एकडे उबे रावपाची विनंती. युवजना वयर मोग दवरून हांगासर आयिल्ल्या सर याजक बापांक आनी धन भयणीक बरो येवकार मागता. सदांच आताक आद दिवन वावर करचे जावन आसात आमचे केंद्रीक समिती. ह्या कार्यक्रमाक तांचो पाठिंबो आनी वावर वर्तो जावन आसा. सर केंद्रीक समितीच्या संद्यांक बऱ्यांतलो बरो स्वागत मागता. ह्या कार्यक्रमाक सडीत सोबाय दिवंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत पाठोवन म्हजी स्वागताची उतरां संपयता. देव बरें करूं. स्वागत केल्ल्या लिओन तुकाय स्वागत. आरंभ जावन नव्या संजेची सुरवात उद्घाटन करया ही विभिन्न रात. विनंती आसा वेदर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांनी संगत मेळून युवा सांज 2021 उक्तावण करूंक. हांगासर विविध रंगाची आणि विविध रितीची मास्की आमी पळयली. आमची युवा जाणां तशींच विभिन्न तालंतां आणि विभिन्न देण्यांनी भरल्यांत. सर्वां संगत मेळ्ळ्यार एक बळादीक संघ जाता. तेंच आमचें युवा संचालन आयचे व्यायाम. समेस्तांनी ताळ्याच्या शिवरान ह्या कार्याक शब्द दिवची. देव बरें करूंक उद्घाटन कार्य चलन उरल्या सुमेस्तांक. युवा सांज युवा तालंतांनी भरली सांज. ह्या कार्याच्या सभेची मटव्यान झळक दिवच्याक मुखार येतात ICYM केंद्रीक समितीचे डिरेक्टर बाप अश्विन कर्डोजा. हांगासर वेदीर आसलेल्या आमचो मोगाचो गोळी बाप आमचो बिस्प साहेब अधिक मन अधिक दोतोर पीटर पौल सल्डाना बापानो. ह्या फिरगेचे विगार आणि आमच्या या एपिस्कोपल फिरगेचे विगारवार भोवमन अधिक विन्सेंट बापानो. बाप रॉन्स आजेकार म्हणून नाव वाडलेले आमचे बाप रॉनी वेदीर असलेल्या सर मानेस्तानो आणि वेदीच्या मुखार असलेल्या मोगाच्या सैऱ्यानो. तुमकां सर्वांक देव बरी सांज हांव मागता आणि या पास्काच्या फेस्ताचे तुमकां सर्वांक शुभाशय. फाटल्या दिसांनी आमच्या युवा जनांक ही सांज करी जाय म्हणून जायती आशा आसली. पूण सांज प्रिपरेशन जालें मागीर पळयत आसतना कितें जालें तुमकां कळीत आसा. ही सांज जातागी नांगी आमकां भें आसलें भिरांत आसली. ते दळ आमचो लिओन आमचो अध्यक्ष ICMचो तांणी एक मॅसेज घाली. ती मॅसेज जावन आसली युवा जनांनो कांय भिये नाकात. आमची सांज जाता तुमचे प्रॅक्टीस कितें आसा ते बऱ्या रितीन करा. आनी आज देवाच्या दयेन आमकां हांगासर ह्या सांजेर भोव सोबीत रितीन करसूंक देवान फावो केला. ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. आमचे गवळी बाप आज आमकां फेस्त सगळ्यांकी फेस्त आनी तांचें आयचें टायम टेबल शेड्यूल इतलें टायट आसलें की आज तांकां पुरासानच म्हूण येत. पूण जाल्यारय आमी तांकां मेळ्ळेल्या वेळार आमचे युवा जनांचे प्रोग्राम आसा म्हणल्या वेळार व्हडा उमेदीन हांव खंडीत जावन युवा जनां खातीर म्हजो थोडो टायम कितें आसा तो हांव सॅक्रिफायस करता आनी तुमच्या प्रोग्रामाक येता बरें मागता म्हणून तांणी आयल्यात. मोगाच्या गोळी बापान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां बें दिसलें आतां कितें करचें. सांज करची नाका आमी विगार बापाक मेळ्ळ्या फादर कितें करचें.
तांणी पयले उतर सांगले गो अहेड, कांय बी नाकात, हांव आसा. आनी तांणी आमची पाट टापडली मात न्ही, आमकां हें कार्य करूंक भोव सुबीत रितीन तांणी सदां केलां. तुमकांय हांव रुणी जावन सांग देव बरें करूं म्हणटा. युवा प्राय उन रक्तान भरिल्ली प्राय, साधना करन फुडार बांदची प्राय, सुटसुडीत जावन वावर करची प्राय. प्रस्तुत वर्सा कोविड लॉकडावना वरवीं आमचे साबार युवा जन सोड संगतींनी लॉकडावन जावन भितर बसल्यार आमच्या DSSचे भारतीय कातोलीक युवा संचालनाचे कार्यकारी समितीचे संदे, कावन्सिलाचे संदे आनी घटकांत ICOMांत आशिल्ले संदे निरंतरी विविध रितीन वावर फिरगजेन सेवा करन आशिल्ले निजायकी संतोषाची खबर. आमच्या DSSच्या सर कावन्सील टिमाक एक घडी हांव मुखार आपयतां. आमचे कावन्सील आनी आमचे डेस्को टीम जर तर फ्री आसात जाल्यार एक घडी तुमी हांगासर या. तुमी सोबीत दिसतात वय. हांव कित्याक तांकां मुखार आपयता म्हळ्यार तांकां तुमकां उपरांत सांगता. एक घडी स्टेजीच्या मुखार जायत, स्टेजीच्या मुखार येया वय, वेदीच्या मुखार. युवा जन हांची विशेशता कितें म्हळ्यार ह्या DSSच्या कोणशा तावन आमच्या DSSक कोडयाळाक येवन अपुरबायेची सेवा दिवन आसात. तांकांय शिकोवंक आसा, वावर आसा जाल्यार ती शिकपांत उणी नात. दोगांनी हांच्या मदें रँक काडल्यांत, हेर डिस्टिंक्शनान पास जाल्यात आनी बरे अंक काडन पास जाल्यात. खंडी जावन आमकां हेम्याची खबर. जायते फावटी युवा जन म्हणटा आसतना आमकां शिकोवंक आसा आनी आमकां भायर येवंक पुरसत आसना, पूण हे युवा जन तांच्या पयसल्या गांवांत रावन तांचे शिकाप वावर करन हांगासर जायते वावर ते करन आसात. आनी वावरा मदें थोडो वेळ दिवन DSS राज्य आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार साधन करन आसची युवा जनां ह्या प्रस्तुत कमिटींत आसात. जायते युवा जन स्ವಂತ उद्योग आनी बरो वावर करन निरंतर युवा वावरांतय बरें मोन दाखोवन आसात. आज हें कार्य विशेश रितीन जाता जाल्यार आमचो कार्यकारी समितीचो अध्यक्ष लिओन, कार्यदर्शी विनावास आनी कार्यकारी समितीच्या चड सान्यांच्या मुखेलपणाखाल तुमकां कळीत आसा पास्का फेस्त आसले निमानो ब्रेस्तार शुक्रार आलेले सोनवार आमकां वेळ नातुरलो आनी हे घुसपडो मदें तांणी कितेंच खंत करिनासतना जायतो वावर तांणी केला. ताका 2 ताळयो आमच्या ह्या युवा जनांक हांव दिवंक विनंती करतां. देव बरें करूं तुमकां. आयच्या ह्या कार्या विशीं सांगचें जाल्यार ICYM आनी YCSांत DSSच्या अंतर वावर दिल्ले युवा जन आज व्हड उद्यार पळोवंक आमकां खुशी. आनी आयचे ते मुखेल सैरे जावन आयल्यात आमचे मानेस्त जॉयलस आनी मानेस्त लॉरेन्स. खंडी जावन हांगा एक आमकां तरबेती मेळटा मात न्ही, युवा जन कशे मुखार वशीत म्हणून हे जावन आसात साक्ष. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ल्याक. आनी जॉयलस म्हजो क्लासमेट, आमी कॉलेजींत संगतच शिकोवन आसल्या. म्हजी एक बाग कित्याक म्हजो एक क्लासमेट त्या हुद्द्याक पावला म्हणलें. सांगतच फाटल्या 16 वर्सांनी युवा जनाची काळजां जिखले युवा स्फूर्ती बाप रॉनी. तांकां युवा जन ह्या फादर रॉनी खंय म्हणी आसा म्हणून जाल्यार युवा जन थंय वचून रास पडटात. ते एक मोवाच्या पळये बरी आनी थंयसर युवा जनांक फादर रॉनी म्हळ्यार खंडी जावन तांची काळजां जिखल्यांत, मोना जिखल्यांत. तुमकां आमी ऋणी जावन आसा फादर, तुमी युवा जनांक दिल्ल्या सेवेक. आनी हांगासर विशेश रितीन आमच्या ह्या फिरगजेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आमी परच्या दिसा आयल्या. वाटेर येता आसतना आमच्या उपाध्यक्षाक सांगलें अंकल इल्ले येवी येत की म्हणून लिओनान कॉल केलें. पाप ते आयिल्ले इगर्जेक फाटीं बायसरले जायत लिओन हांव आत्ता येता म्हणून तांणी कितेंच बेजाराय पावून आसतना तक्षण आयल्यात. आनी हे रितीन आमकां आमची मेवीस बाय ती युवा जनांक विशेष रितीन पाठिंबो प्रोत्साह दिवन आसात. तुमकां हांव ऋणी जावन आसा. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां आमचें कार्य युवा जनांचें कार्य जायती कार्य जावनची तुमी पळयल्यात. आनी हें कार्य आमी जायचें जाल्यार आमी दानींचेर आमी वंदन आसचें. कित्याक आमकांच म्हणल्यार कितेंय उत्पत ना, पूण आमच्या दानीचेर आमी वंदन आसचें.
जायते पावटी आमकां दिल्ल्या दानींगच आमी साबार पावटी मेळचे पडटा पूण तांणी कितेंच बेजाराय उसार नासतना आमी कितले पावटी गेल्यार तांचेर कितें सादी जाता बरें म्हणून ते दाखोवनच आसात तितले मात्र न्ही थोडे पावटी आमकां कॉल करून तुमचे पयशे कलेक्शन जाले की कांय गरज आसा की हांव इल्लेशें दिता कांय भिये नाकात म्हणून आमकां पाट टापडचे आमचे जावन आसात दानी हांव चड दानीक ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा आजून हांव ऋणी जावन आसा पुनर जिवन जेजू तुमकां समाधानान शांतीन बरोवन दी आनी अशेंच मुखल्या दिसांनी आमी युवा जनां खातीर इन्वेस्ट केल्ले उडास दर्या युवा जनां खातीर इन्वेस्ट केल्ले केदींच व्यर्थ जायना कित्याक ते मुखले बरे फुडारी जातले आनी हांगासर व्हडल्यो व्हडल्यो वेदी ते सोबयतले त्या खातीर हांव तांकां ऋणी जावन आसा ह्या कार्या विशयांत सांगचें तर ह्या कार्यांत आदल्या वर्सा आमी ऑडिशन केल्लें आदल्या वर्सा हें कार्य जावंक आसलें हांगासर बेंदोरांत जावंक आसलें पूण ते दळा आमकां जावना आनी आमच्या ऑडिशनान वेंचून आयिल्ल्या युवा जनां मधुर पदां तशेंच उदेन येवच्या युवा कलाकार तावन पोकाना आनी नाच आसतलो तशेंच आमच्या मुखेल सैरांचो संदेश सगळ्यांकी आयकूंक मेळ जाय म्हणल्या उद्देशान म्हळ्यार थोडे फावटी वेळ जाता कोण येत आसतना तांकां चुकता म्हणल्या उद्देशान आमी तांचो संदेश ताची 2 उतरां एलईडी स्क्रिनाचेर आमी घालतले हांव तर येया पास्का फेस्ताची सांस्कृतीक कार्य सोवे संतोष बगया देव बरें करूं लांब जियो भारतीय कातोलीक युवा संचलन देव बरें करूं देव बरें करूंक फादर तुमी युवा संचलना विशीं तशेंच युवा सन्स 2021 हाचे विशीं स्पश्ट झलक दिल्ल्या खातीर मान आनी सन्मान बरें केल्ल्यांक मान बागोवचें एक विधान तांकां उल्हासूचें खरेंच साधन मान अभिमान जावन तें उरतें बहुमान हांव विनंती करतां मानेदिक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा हांणी आमी दवरिल्ल्या मानाची बसका सन्मानाची बसका स्वीकार करी जाय म्हणून ह्या याजका विशीं कितें सांगचें कितें सांगल्यार तें उणेंच बाप रॉनी म्हणलें नांव नेणा आसलो एकलोय कातोलीक युवाजन आमचे दियेसेजेंत आसचो ना तोंडार मिश्यो काळें दोवें काड आनी फुलिल्ल्या फुलाक लजे घालसो तांचो हांसो घेवन ते आयले म्हणटना युवाजनांक ओडी एक सेलेब्रिटी आयल्याच्या की व्हड खोशी पळोवंक मात हो याजक सिंपल पूण हो एक कवी बरोवपी उलोवपी संगीतकार नाटकिस्त संपन्मूल व्यक्ती अशें साबार तालेंतांनी भरलेलो एक याजक हांच्या तालेंताच्या पैजळा मुखार नेकेत्रांचो पैजळ कितेंच न्हय म्हळ्यार सूख जावची ना तान बूक न्हीद आपली भलायकी बिगडल्यारी जावं तो दीस या रात कितेंच लेखी नासतना तांणी संचलनाक दिल्ली ती सेवा विशेष करोडांनी पयशे जमोवन बँकांनी दवरचो मनीस पयशांनी ग्रेस्त आसूंक पुरो पूण हजारो युवा जनांची काळजां म्हणा आपणा थंय ओडन तांकां आपल्या काळजान मोगान दवरचो बाप रॉनी कितलो ग्रेस्त जावंक पुरो मोगाळ बाप रॉनी आमी पळयलां तुमी संचलनान वागयल्ली रीत नातल्ली तुमी आमकां दिल्ल्या मोगाक कसलीच मीत तुमी दिल्ल्या सेवेक आभार मागून गाजयता हांव तुमची किर्ती कित्याक हजारो युवा जनांक तुमी जाल्यात स्फूर्ती खंडीत बरोवंक जाय इतिहासाच्या पानांनी तुमची जिणी मेळच्याक स्फूर्ती मुखल्या पिळगेक वाचून तुमच्या जिविताची काणी मानदीक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोसा 16 वर्सां तावन युवा संचलना आपलो सेवा दिवनूच आसात आनी प्रस्तुत गंटलकट्टे हांगासर विगार जावन सेवा दिवन आसात फादर वी लव यू ग्रेट मॅन फादर रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा तुमच्या मुखल्या मिसावा वावराक आमी जैत मागता हांव विनंती करतां मानाच्या सैऱ्यांनी आमच्या मानदीक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा हांकां सन्मान करी जाय म्हणून जरान ताळयो दिवच्यो
स्वीकार केल्या मानदेक रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा तुमकां देव बरें करूंक आनी सन्मान केल्ल्या वेदिरसच्या सैऱ्यांक देव बरें करूंक. मनेस जॉयलस विल्फ्रेड डिसोसा. दयकरून तुम्ही फुडें येवचें आनी मुखार तुमची बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. मनेस जॉयलस विल्फ्रेड डिसोजा गांवान ताकोडेचे प्राथमीक पदवी शिकप मूडबिद्रेंत हांणी सोंपयला. DSCGच्या युवा विद्यार्थी संचालनाचो जेराल कार्यदर्शी, ऑल कॉलेज युनियन ॲक्शन कमिटी दक्षिण कन्नडा आनी ICYM मूडबिद्रेचो अध्यक्ष YCS ताकोडे असो सचेतक जावन हांणी आपली सेवा दिल्या. प्रस्तुत BJP अल्पसंख्याक मोर्चा असो अध्यक्ष, कारिंजा कोऑपरेटिव्ह बँक मूडबिद्रे आनी कॅथोलिक बिझनेसमॅन्स असोसिएशन मूडबिद्रे हाचो डायरेक्टर, कंबळ समिती मंगळूरू हाचो उपाध्यक्ष तशेंच ख्रिश्चन अभिवृद्धी समिती कर्नाटक सरकार हाचो चेअरमॅन जावन आपली सेवा दिवन आसात. ह्या वक्ता तुमच्या साधना खातीर भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन केंद्रीक समिती मंगळूर DSS मान बघून उल्हास पटयता आनी तुमच्या मुखल्या वावराक सर बरें मागता. विनंती करता वेदीर आसच्या सर्व गण व्यक्तींनी मुखार येवचें आनी मनेस जॉयलस विल्फ्रेड डिसोजा हाका मानाचो सन्मान दिवन मान पटोवच्याक विनंती करता. सर्वांनी दयकरून ताळयो पेटोवन ताका उल्हासूंच्याक विनंती करता. अभिनंदन तुमकां आनी उल्हास पटयता मनेस जॉयलस विल्फ्रेड डिसोजा तशेंच मान पटयल्ल्या सर्व गण्य व्यक्तींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां उलो दिता मानेस लॉरेन्स डिसोजा. तुमी मुखार येवचें आनी मानाची बसका स्वीकार करची. मानेस लॉरेन्स डिसोजा गांवान वामंजूर मूडशेड्डेसो. राजकीयांत आनी कोंकणी शेतांत हांचो पात्र विशेश जावन आसा. मांड सुबाणाचो कार्यकारी समितीचो सांदो, क्रिस्ती उद्यमाचो निर्देशक, 2014-2017 म्हणसर कोंकणी साहित्य अकादेमीचो सांदो, ICYMचो खजनदार, कोंकणी प्रचार संचलनाचो अध्यक्ष, कोंकणी क्रिस्ती संमेलन 2004 हाच्या समितीचो सांदो जावन सभार कडेन चलिल्ल्या युवा समावेशाचो संघटन कार्यदर्शी, दक्षिण कन्नड जिल्हा काँग्रेस अल्पसंख्याक घटकाचो प्रधान कार्यदर्शी, मूडशेड्डे वलया काँग्रेसचो प्रधान कार्यदर्शी, युवा काँग्रेसचो कार्यदर्शी, युवा काँग्रेस मंगळूर विधानसभा क्षेत्राचो कार्यदर्शी अशें काँग्रेसचो हर एका ल्हान व्हड कार्यांनी भागीदार जावन आसात. हांव आतां उलो दितां गण्य व्यक्तींनी मुखार येवचें आनी मनेस लॉरेन्स डिसोजा हांकां मान करचो. जोरान ताळयेच्या आवाजान तांकां आमी उल्हासिया. लॉरेन्स डिसोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां उलो दितां कुमारी क्लिटा डिसोजा हिणें वेदिरसच्या मानाची बसका सोबोवच्याक. कुमारी क्लिटा डिसोजा गांवान सुरतकलची.
प्राथमिकतावन MSc पदवी शिका पर्यंत मंगळुरांत तिणें संपयलां. ICYM कर्नाटका प्रांतचे मिजार्क प्रतिनिधी, फिम कॅप वर्ल्ड ग्रुप कॅम्प, फिलिपीन, बेल्जियम, वर्ल्ड यूथ कन्व्हेन्शन पनामा आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या संमेलनांत सक्रिय पात्र हिणें घेतला. प्रस्तुत फिम कॅप हाचे जनरल सेक्रेटरी जावन सेवा दिवन आसा. हो आमकां भारत देशाक तशेंच मंगळूरकारांक व्हरतो अभिमानाचो विशय. एक बरी कार्यनिर्वाहकी, ल्हान प्रायरस मुखेलपणाचें देणें आशिल्लें. प्रस्तुत अनअकॅडमी हातूंत शिक्षकी जावन आपलो वावर दिता. तशेंच JCI मंगळूर हाची कार्यदर्शी तशेंच फिम कॅप एशिया हाची जराल कार्यदर्शी जावन आपली सेवा दिवन आसा. ह्या वक्ता ICYM केंद्रीक समिती मंगळूर DSS तुमकां मान बागोवन उल्हास पाटयता आनी तुमकां मुखल्या जिविताक सर्व बरें मागता. हांव आतां विनंती करतां वेदेरसच्या गण्य व्यक्तींनी हिका मान करच्याक. जोरान ताळयाच्या आवाजान देव बरें करूं. विनंती आसा जैसन पिरेरा हाचे लागीं मानाची बसका स्वीकार करच्याक. मानेस जैसन पिरेरा गांवान शिरताडेचे प्राथमीक शिकप मूडबिद्रे आनी मंगळुरांत हांणी संपयलां. DSSच्या युवा विद्यार्थी संचलनाचो संदो घटक वार्डे अंतार ICYMचो अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी तशेंच ICYM केंद्रीक समितीचो खजानदार तशेंच अध्यक्ष जावन आपली निस्वार्थी सेवा दिल्या. तांच्या अध्यक्षपणार मिशन K2K DYC 2018 अशें सबार कार्यक्रमां मांडून हाडल्यांत. सबार देण्यांनी हांकां देवांनी भरलां. बरो उलोवपी, कवी तशेंच कीबोर्ड प्लेयर, कार्यनिर्वाहक, प्रस्तुत JCI हाचो संदो लायन्स क्लब शिरताडी हाचो कार्यदर्शी जावन आपली सेवा दिवन आसा. 15 वर्सां उपरांत मंगळूर DSSच्या ICYMांत कर्नाटक प्रांताचो अध्यक्ष जावन जैसन पिरेरा विंसून आयला. ह्या वक्ता ICYM केंद्रीक समिती मंगळूर DSS तुमकां मान बागोवन उल्हास पटयता आनी तुमच्या मुखल्या वावराक जैत मागता. विनंती आसा समेस्त मानाच्या सैर्यांनी जैसन पिरेरा हाका सन्मान करच्याक. समेस्त लागीं विनंती आसा ताळेच्या शिवरान अभिनंदन पाठोवच्याक. मान पटयल्ल्या आनी मान स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. आदल्या वर्सा लॉकडावना वेळार आमी आमचो वेळ विविध रितींनी करतलो. हांगासर एक युवकान आपणाक मेळिल्ल्या वेळार कविता बरोवंक आरंभ केलें आनी आयच्या दिसा ही सर्व कविता संगत घालून एक बूक तयार केला. आतां ह्या पुस्तकाचें उक्तावण कार्य आमी चलन व्हरता.
मुखार आपयता हांव युवा साहिती आरन पत्रावो बराबर ताच्या वडिलांक मानेस्त आल्विन पत्रावो आनी मानेस्तीन प्रिया पत्रावो आनी भयण आन्ना पत्रावो तुमी मुखार येवचें. गोवळी बापा सवय वेदीर आसलेल्या मानाच्या व्यक्तींनी भूक उक्तावण करें सलन वरच्याक विनंती करता. युवा साहिती आरन पत्रावो आनी तशेंच ताची वडिलां मानेस्ते प्रकाश पत्रावो मानेस्तीन प्रिया पत्रावो आनी भयण आन्ना पत्रावो तुमकां अभिनंदन पाठयता. पुस्तक उक्तावण केल्ल्या मानाच्या सैरांक देव बरें करूंक म्हणटा. दोनोत्र उलोवच्याक विनंती करता. आरन पत्रावो हाच्या लागीं. देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक हांगासर हजाराच्या मोगाळ विगा बापासो सर व्याजांगांचो आनी धरण भयणीचो वेदिरासच्या मानेस्तांचो आनी हजाराच्या सर्वांनो तुमकां म्हजें प्रणाम. ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हू लव गॉड. देवाचें हें उतार म्हज्या जिवितांत नीज जालें. 2020 मार्च 22 रिलीज जायचो जाल्लो हो बूक लॉकडावन वरवीं तसोच उरलो. अवकाश राखून आसच्या आमकां देवान हो भांगराळो अवकाश फावो केलो. म्हजो पयलो बूक रिलीज केल्ल्या मोगाळ गवळीक बापाचो तुमचो सर मानेस्तांचो म्हजी आनी म्हज्या बुकाची वळख करून दिवच्या आमच्या विगार बापाचो बुक एडिटींग केल्ल्या प्रोफेसर मारियो डिकोस्टा मॅमाचो मनपूर्वकी जावन उपकार बावडटां. हांव उपकार बावडटां म्हज्या जिवितांत प्रोत्साह आनी आदार दिवच्या मम्मी डॅडीचो भयणीचो आबा मायचो आनी देवादीन पप्पा मायचो. I would like to thank my teachers from school and college who have been here for me and always been guiding me. I would also like to thank all my dear friends who have come here today and for constantly supporting me. It always means a lot to me. प्रत्येक जावन काळजातान हांव उपकार आटयतां म्हजो बूक रिलीज करच्या अवकाश दिल्ल्या ICYM सेंट्रल कावन्सील बँगलोर डायसिसांचो. हो बूक हांवें कसो आनी कित्याक बरयल्लो म्हणले एक काणीच सुवय. 16 वर्साचे प्रायर PUC सायन्साक जॉयन जाल्ल्या म्हाका सकट सवलतकाय आसल्यारी मूत म्हजी खालीच सुवय. त्या दिसाचे म्हजे काळजा उमाळे कळवळे चिंतपानी बोगणां. I just went on writing it. This isn't just my story, but it's the story of all us teenagers, what we go through and what we feel. ह्या कावनाचो पुंजो वडिलांनी आमकां समजोवंक एक सादारण म्हण हांव बरो आसतां. May this book be a tool to understand us better, to bridge the gap and heal together. This book is not just for teenagers to read and feel more about themselves. It's also for their parents to understand us better. May God bless us all. Thank you. देव बरें करूं. आरन पत्रावो फाटल्यान हे बूक विकरापाक आसतलें. सर्वांनी घेवन ह्या युवा साहित्यीक सहकार दिवचो. आयची ही युवा संज आयोजन करूंक सबारड कळ आसल्यो तरी आमची पाठ तपड
तुम्ही आयोजन करा हांव आसा म्हणलें जावन आसात एपिस्कोपल वार्ड्याचे विगार वार आनी बेंदोर फिरगज विगार भोवमानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो ह्या जागी जिविताची 12 वर्सां ताणें युवा जाणां खातीर करसल्यांत आतां उक्तावण केल्ल्या बुका विशीं तशेंच ह्या कार्यक्रमा विशीं उद्देशिसून 2 उतरां उलोवच्याक हांव विनंती करतां. मोगाळ गवळी बापानो आनी वेदीचेर आसल्या सर्व सैऱ्यानो मानेस्तानो आनी वेदी मुखार आसल्या सर्व आमच्या मोगाच्यानो प्रत्येक जावन म्हाका दिलां काम पोएम्स फ्रॉम द बॅक बेंच बरयणार एरन पत्रावो आनी ताचे विशयी त्या बुका विशयी थोडी समजणी तुमकां दिवच्याक. टायटल वाचतना तुमकां कळटा पोएम्स फ्रॉम द बॅक बेंच. असो पुरो मस्त जाणां आमचे भितर फाटल्या बंकार बसोवन न्हिदिल्लीं सोपणिल्लीं ह्या खंय चित्रां सोडयल्लीं पूण एरनान तशें करूं ना. एरनाची वळख तुमकां येदोळूच मेळ्ळ्या. ताचे पेरंट्स प्रकाश पत्रावो आनी प्रिया पत्रावो आनी भयण आन्ना मारिया पत्रावो. एरनाचें शिकप 10वी क्लास म्हण सर सेंट ट्रेजा स्कुलान जाल्लें आनी ताचे उपरांत आतां तो studying humanities, that is arts in St. Aloysius College. हाची इंट्रस्ट वाचपांत तशेंच आर्ट्स करच्यांत आनी तशें इल्लें सडीत वाचप भोवशा बातावन आब्बू आमचो पौल अंद्रादे ताचे तावन आयलां आसतलें. म्युजीक सिंगींग आर्ट आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट तुमी ताका आतां पळयलो तितलें करीत म्हूण चिंतात गे तुमी. ही इज जस्ट अ हँडसम यंग मॅन. पूण 3 वर्सां आदीं त्या तरण्या भुरग्याक पळयल्लो हांवें. त्या दाडा ताका 16 जावना 10व्या क्लासींत आसलो. उलोवचें उणें म्हणल्यार एक बरें स्मायल नितळ स्मायल आनी ताचे उपरांत इल्लेशें कुट्टून उलयल्यार 2 जापी आनी ताच्या फ्रेंड्सां सर्कलां मदें इल्लेशें उलयतालो चड ना. खंडीत जावन हो एक चिंतपी आनी ह्या वरवीं ताच्या बुकाच्या फॉरवर्डान ताणें बरयलां एज अ चायल्ड आय वॉज अ ड्रीमर ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट एंड फिक्शन अशें बरोवन तो मुखार येता. एंड पोएट्री कंप्रायजीस माय थॉट्स पुट अप इन रिदमीक फॉर्मॅट. खंडीत जावन ताचें चिंतमा सर ताणें सांगता गेल्यान. पूण हें कशें घडलें एक खंडीत इंट्रस्टींग संगती आमकां. एक पायलट ऑफिसर जायचे म्हण सांगून पायलट ऑफिसर जायचे म्हण सांगून बारी आशेन सायन्स स्ट्रिमाक गेल्लो एरन सकाळीं सांगता सुबीत क्लासरुमांत बसोवन सुबीत टिचरांक पळोवन हाका जेम येवंक सुरू जालें की ना गोतूना. पूण फाटल्या बंकार बसलो आनी थोडेच दिसांनी ताका बगलें दीस इज नॉट माय कप ऑफ टी. जायतीं बोगणां ह्या 16 वर्सांच्या तरणाट्याची सायन्स क्लासी भितर फाटी पडलो आनी आमचो तरणाटो क्लासींत फाटी उरलो. पूण थंय बसले कडेन थंयच स्वप्नावंक लागलो. स्वप्नां न्हिदेंतली न्हय बगार जिविताचीं. कितें म्हणजे तसले जायते युवजन तांच्या सवालांक आशेक समजुनेक कितेंच जाप मेळनासतना आसात. हाची बोगणां जिवी जालीं. संतोश आनी बेजाराय मदलो व्यत्यास आनी अंतर सोदूंक पडलो. एरन क्लासरुमांत उरलो आनी हेर परिसर आनी घरय क्लासरूम जालें थोडे पटी कित्याक तरणाटो बसले कडेनच आसता पूण ताची मौत खंय आसता म्हूण सांगून घरच्यांक कळीत ना, टिचरांक कळीत ना, ताच्या सांगात्यांक कळीत ना. परिसरांत इश्टां कडेन आनी जिणेंत हाचे सवालांची जाप सोदून हाची मौत उबोवंक लागली. फ्लायींग ऑफिसर जावच्या बदलाक हो थंयच उरलो पूण हाची मौत ताच्या चड उबोवन गेली. बोगणांक एरनान अर्थ दिवंक सुरू केलो, सवालांक जापी सोदूंक सुरू केलो आनी जिणेचो अनुभव बदल्लो एक कविता पुंजो. तो म्हणटा एवरी पोएम वायब्रेट्स विथ youthfulness, sadness and eagerness. When simple prosaic explanations fail, poetry takes over. To bring out the depth of loneliness and anxiety, regret and pain,
the youth go through, I started writing. युवजनांच्या सवालांक, बेजाराक, दुखाक, अपदेराक, कन्फ्युजनाक जाप सोदून उतरांक गुंतून एरनान आसले कडेन बसले कडेन पूण मोत उबली परिसरान मिसळ्ळी आनी सर्वांक उतरां ताणें बांदून एक कविता पुंजो ताणें रचलो. सवालांक विवर दिलो, भोगणांक अर्थ आयलो, वडिलांक समजून एक चिंतूंक आनी समजोवंक आनी तांच्या भुरग्यांक कशें चला जाय म्हणल्यार सवालांक तांच्या सवालांक जाप सोदचो एक अवकाश ह्या बुका मुखार करून दिलो. Feelings, questions, fears, anxieties, relations, moods all get the expression as poem from the backbench. कविता पुंजो एक बुका रुपार परगट आज जाता. गेले त्या वर्सा तो जाय आसलो सर्व तयारी जाल्ली. आमकां बिंदूरकरांक एक वर्तो संतोश असो आनी एक हेम्मेचो दीस तो आज, कित्याक आमचे मदलो एक तरनो कवी एक सुबीत रुपार ताणें बूक बरयला. चिंतपां तातूंत आसात, मस्तो फिलॉसॉफी आसा आनी हांवें जायते पोयम्स वाचून जाल्यात, त्या खातीर हांवें तुमकां सांगचें. आनी ह्या वरवीं एक ताचें एक व्हडलें साधन आनी ह्या साधनाक आमी ताका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आनी असलेच बूक आनी एक बूक रेडी जावन आयला. असलेच बूक तुजे तान भायर येवन दित युवजनांक आनी युवजनाच्या वडिलांक तो एक हात पुस्तक म्हणल्यार बरी जावं दी, तांच्या चिंतपाक तो ईट जावं दी. आनी म्हजी एक आशा आसा एक दीस एरन असो बूक कॉलेजींत युनिवर्सिटींत टेक्स्ट बूक जावच्याक. ऑल द बेस्ट एरन, विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आनी आयच्या कार्यक्रमा विशयी ती कांय म्हणा म्हणालो आमचे MCs. आयच्या कार्यक्रमाक हांव बरें मागतां. हांवें सुरूतान बरेंच मागलां, पूण काल म्हण सर कितें बरें जाता म्हण आमकांच नासलें. आमी सगळ्यांनी फोनाक गेलीं, सगळ्यांनी चिंतूंक पडलें आमी. आनी कशेंय एक लास्ट मिनीट डिसिजन आमी भायर करचें, सगळें प्रोग्राम कॅन्सल करून भितर हाडलें. मस्तो कारण आसात ताका, पूण हॉलभर लोक आसा ताका ह्या सगळ्या कार्याक मुखल्या कार्याक हांव बरें मागतां. आनी युवजनांनी जायती सेवा DSCंत फरगतशें युवजन करतात. आनी त्याच वेळार सेवे वरवीं मुखेलपण म्हणलो तो ध्येय तांणी खाण घेवन मुखार येता आसतना जायते मुखेली स्टेजीर आसात आनी जायते मुखेली तुमी सकयल आसात. खंडीत सावन तुमकां सर मुखेल्यांक बरें मागता. आनी एक अवकाश युवजनाची थाल येता उर्जीत केल्ली ती एक शोकेस करूंक लोकांक दाखोवंक आनी ह्या वरवीं तुमकां तें मुखेलपण येवंक अवकाश जाता. त्या खातीर तुमकां सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हांवें मस्त वर्सां 25 वर्सां युवजन आनी विद्यार्थी संघाता हांव वावरलां. आतां इल्लो रिटायर जालां. त्या देखून परत ह्या कार्याक बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बापानो. भोव बऱ्या उतरांनी युवा साहित्यीक आनी आमच्या कार्याक बरें मागल्ल्याक. खरो गवळी तो आपल्या शेळ्यांक राखता, सांबाळणार तो मोगान आमकां सांबाळता. मार्गदर्शन तो सगळ्या DSCक मोगान आरयता. मोगाळ तो सर्वतय मोगा वळयता. मान दिखते मोला दिखते मुखार पळोवया आतां आमी आमच्या मोगाच्या गोळी बापांक मोतयाळी उतरां उलोवच्याक. वेदीचेर आसच्या विगारवार आनी हांगासो विगार फादर विन्सेंट मोंतेरो आनी मोगाच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी स्टीवन आनी मेवीस, तशेंच युवा ICYMचे आदले आनी आतांचे निर्देशक फादर रॉनी आनी फादर अश्विन आनी आदले आनी आतांचे प्रेजिडेंट फादर मिस्टर जेसन आनी मिस्टर लियोन आनी युवा नावार्दीक मुखेलपणांत मुखार गेल्ले जॉयलस, क्लिटा आनी तशेंच लॉरेन्स, तशेंच हांगासर मुखार आसच्या म्हज्या मोगाच्यानो युवा सांद्यानो सेंट्रल कमिटीच्या सांद्यानो आनी सर्व उद्देदारांनो मोगाच्यानो. ICYM आमकां सदांच्या आवाजांत कळटा आनी वडलोच ताचो ध्येय वाक्य सांगला सेवेद्वारी मुखेलपण म्हणून. ICYM विशयांत आमी उलयता आसतना हळवायान उलोवचें उणें ह्या दिसांनी.
प्रत्येक जावन फाटल्या थोड्या वर्सांनी तांणी केल्लें साधन पळयत आसतना आवरा निमती कस्टोवच्या लोकांतय तांणी दाखयल्लो मैपास आनी काणगेल्ले रिस्क आनी पंथाहवान पळयतना जावं केरळाक जावं कोडागूक जावं कर्नाटकाच्या दुसऱ्या दुसऱ्या भागांक लोरयां फाटल्यान लोरयो काण घेवन जिवान रिस्केर घालन आमच्या तरणाट्यांनी वजीं वयल्लीं बुजांचेर माथ्याचेर लोरयांचेर आनी एक फावट एका वर्सा 13 लोरयो आनी गेल्या त्या वर्सा 7 लोरयो सहेत लोकांतान वट्ट करन कश्टतेल्या लोकांतय ताणें दाखयल्लो मैपास आनी मोग पळोवन आयसी मायोपशांत कोणेय ह्या फुडां हळवायन उलोवचें बरीच ना आनी परच्या पोर आडाम कुदरून आमी एक घर उक्तें केलें दुबळ्या एका कुटुंबाक ICMच्या साधनान फिरगजेच्या सक्कड ICMच्या घटकाचे न्ही लोकांतावन दिल्लें फुलया फुलाची पाकळी सांगाता घालून तें घर उबें करूंक तांणीच खुद्द काम केलां माती वयल्या पेंट काडला दिसांनी रात वावर केला आनी एक नवें चिंताप इवा जाणांतय वाळयलां मुखेली राजकीयांत संस्कृतीक रंगांत आनी इतर सांगतीनी मुखार आयिल्ले आमच्या दोळ्या मुखार आसात आनी हांगासरी आसात ओडोल डेस्कोच्या डायसिजन एग्जिक्युटीव कमिटी हांचे सांदेय आमकां दिसल्यात तशेंच आतां कर्नाटकाच्या प्रांतीय अंतर अध्यक्षपण चलोवचें आमचे मदें आसात आमच्या युवा जाणांक थोड्या तेंपा आदीं बेळ्ळारेंत प्रोग्राम जाल्ल्या वेळार युवा समावेश जाल्ल्या वेळार आमचो संख्यो अदीक चड आसलो हांगातावन गेल्ल्यांचो आनी तांकां सगळ्यांक अजाप जालें मंगळुराचे युवा जण इतले चालाक आनी इतले कार्याळ आसात म्हणून उरल्यांक एक प्रेरण लाभलें आनी तें प्रेरण खंडीत जावन ह्या थळांतावन आमच्या DSSच्या थळांतावन लाभलां आनी ते मुखार येते आसात आनी बरें करते आसात तांकां व्हडल्यान आमी कांय दाक्षिण नासतना ताळयो दिवया आनी आमच्या युवा जाणांक नीज जावन तांच्या सांगाता रावया आमचे युवा जण एका वाटेन सांस्कृतीक कार्यक्रमां मांडून हाडच्यांत नावाडीक आसले थोड्या तेंपा आदीं गाद्यांत एक दीस गाद्यांत खेळ अशें चौकास थंयतावन गाद्यांतले खेळ सोडून गाद्यांत नेज लावची कोसचें आनी बिंवोमचें भात काडचें रांदय लावच्या ह्या कामाक मुखार गेले आनी ताच्या उपरांत हें कितें जाल्लें आसा तें मिसांवां खातीर दिवंक हेरांच्या गरजे खातीर दिवंक चड आनी चडांक प्रेरण जालें आनी आतां घरां बांदूंक सुरू केल्यान तांणी आनी मुखार कितें बांदताले हांव नेणा पूण खंडीत जावन ही आमची तरणाटी बरें करत वेतले आनी साबारांच्या जिवितांत उजवाड फांगयतले थोड्या वर्सां आदीं ICMांत एक चळवळ सुरू केल्ली घरांनी घरां भेट करची आनी पिडेस्तांक भेट करून इतलीं फळां व्हरून दिवची आनी तांगेर मागणें करचें पिडेस्ताच्या घरा वचून मागणें करचें आनी प्रियायस्तांक आनी पिडेस्तांक मागण्याचोय आदार दिवचो आसलो पळयला हांवें आनी तशें आसतना फादर रॉनीच्या आनी फादर अश्विन तशेंच फादर विन्सी मस्तू वर्सां साबार वर्सां युवा जाणांक प्रेरण दिल्लें आंतरराष्ट्रीय मट्टा पर्यंत पावुल्ले आनी तसल्यांच्या प्रेरणाकाल आज आमी हांगासर आसा म्हणटच हे कार्यक्रम भायर मस्तू आमकां चॅलेंजीस आसात जाल्यारय आज हे कार्यक्रम चलोवंक साध्य जालां तांणी दिल्ल्या धैर्यान पाठिंबो दिल्ल्यान आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर ह्या हॉलांत हे कार्यक्रम जावंक कुमक केल्ल्याक मांडून हाडले ह्या कार्यक्रम मांडून हाडल्या की आमी शाबासकी फटयता फादर अश्विन आनी ताच्या टिमाक लियोन आनी ताच्या टिमाक आनी आज बूक रिलीज केल्या एरन पत्रावो ताच्या कुटुंबाच्या बरी संगत कितें म्हळ्यार प्रकाश किरांतलो हांवें किरांतलो तशें पप्पा किरांतलो आनी अर्द वणटो किरांचोय आसा मागीर थोडो अर्द वणटो बेंदरांतलो आसल्यारय तशें आमी किरांतलेय साहित्य आसा हांव थोडे इल्लीं पदां म्हणटा हांव आनी थोडीं पोखणांय करता हांव देखून हांव बरें मागतां हेरानाक फुडां आनीकी चड आनी चड गुणायाचे चिंतपाचें बूक भायर हाड आनी आमच्या लोकांतय नवें चिंतप नवो वळो चिंतपाचो तुवें उपजयचंय तुका शाबास पटयता आनी हांगासर आसल्या सुमेस्तांक बरें मागता ही सांज खरेंच दादोसकायाची सांज जावं दी आज
सोम्याच्या जिवानपणाचो संतोष तो आज मात न्ही सदांनीच तुमचे थंय उरोवन दी वाळोवन दी म्हण सांगून बरें मागोवन अखेर करता. देव बरें करूंक गवळी बापानो आमच्या युवा जाणांक आनी ह्या कार्याक बरें मागल्ल्याक सबार जाणांच्या सहकारान मिनातेन आनी वावरान आनी बऱ्या मनान आयचें हें कार्य युवा सांज यशस्वीच्या पावंडार आसा. तांच्या सर्वांचो उपकार आठोवंक मुखार येता ICYM केंद्रीय समितीची कार्यदर्शी वीणा वास. कुमके हात दिल्ल्यांक अभिनंदन, पाठिंबो दिल्ल्यांक अभिनंदन, सहकार दिल्ल्यांक दिनवास, सुदर्शन वेल्ल्यांक मान बगोवणी, प्रोत्साह दिल्ल्यांक शाबासगिरी, परोक्ष रितीन बरें आशिल्ल्यांक सर्वांक देव बरें करूंक म्हणून हांव तुमचे मुखार उबी आसा. युवा संचलन DSSन बळवंत तशेंच निरंतर वाडत जायतर ताका एक बलिश्ट हात आनी खांबो जावन आसात आमचे मोगाळ गवळे बाब. सायबानो, तुमी आमकां दिवच्या प्रोत्साहा खातीर आनी ह्या आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्थान घेवन आमकां सर्वांक बरें मागिल्ल्या खातीर तुमकां हांव ICYM केंद्रीय समिती तर्फे देव बरें करूंक म्हणटा. विनंती करता ICYM केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष लिओना लागीं उडासाची कानेक दिवच्या. युवा संस 2019 लारा युवा तालेंताची ह्या कार्यक्रमाक हजर असून युवा तालेंतांक सांगात आनी युवा कार्यक्रमाक सदांच पाठिंबो दिवचे एपिस्कोपल सिटी वार्डाचे विगारवार आनी बेंदूर फेर्गस वेगार भोवमानादीक विन्सेंट मोंतेरो. बापानो, तुमकां ICYM केंद्रीय समिती तर्फे हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा आनी देव बरें करूंक म्हणटा. विनंती करता केंद्रीय समितीचे डिरेक्टर बाप आश्विना लागीं उडासाची कानेक दिवच्या. युवा तालेंताक आनी युवा सणाक सदांच उत्तेजन दिवन तांकां प्रोत्साह दिवचे जावन आसात आमा सर्वांचे मोगाचे मानादीक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा. ICYM केंद्रीय समितीचे आदले डिरेक्टर प्रस्तुत गंटलकट्टे फेर्गस वेगार. बापानो, तुमकांय ICYM केंद्रीय समिती तर्फे उपकार आठयता. विनंती करता केंद्रीय समितीचो उपाध्यक्ष फ्रांसीस मोंतेरो लागीं उडासाची कानेक दिवच्या. युवा मुखेली कर्नाटक सरकाराचे क्रिश्चियन अभिवृद्धी समितीचो चेअरमॅन मानेस जॉयलस डिसोजा आमचे सभे हजर आसात. तुमकांय ह्या वक्ता हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा आनी तुमच्या मुखल्या वावराक सर्व बरें मागता. विनंती करता ICYM केंद्रीय समितीचे उपाध्यक्ष विश्मा डेकुना लागीं उडासाची कानेक दिवच्या. दक्षिण कन्नड जिल्हा काँग्रेस लेबर सेल हाचो अध्यक्ष मानेस लॉरेन्स डिसोजा आमचे सभे हजर आसात. तुमकांय ह्या वक्ता हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या वावराक सर बरें मागता. विनंती करता केंद्रीय समितीच्या नेमक संदो रक्षित पिंटो लागीं उडासाची कानेक दिवच्या. आंतरराष्ट्रीय आणि राज्य मट्टार मंगळूरची कीर्त गजयली आमची आणि प्रस्तुत ICYM केंद्रीय कार्यकारिणीचे समितीचे सांदे कुमारी क्लिटा डिसोजा जराल कार्यदर्शी फिमकॅप एशिया आणि जेसन पेरेरा अध्यक्ष ICYM कर्नाटक प्रांत तुमकांय देव बरें करूंक म्हणटा. विनंती करता केंद्रीय समितीचे PRO मिनॉल तशेंच उपाध्यक्ष फ्रांसीस मोंतेरो लागीं उडासाची कानेक दिवच्या. फेर्गस उपाध्यक्ष मानेस स्टीवन पिंटो आणि कार्यदर्शी मानेस्तीन मेविस रॉड्रिगस आमकां सांगात दिवन आसात. तुमी दिल्ल्या वर्त्या सहकाराक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. विनंती करता केंद्रीय समितीच्यो सांदो सपना लागीं हांकां उडासाची कानेक दिवच्या.
बसनाक सांगता सदांच आसून ही बसनाक पांठिंबो दिवचे जावन आसात आमचे डिरेक्टर बाप अश्विन कार्डोसा. बापानो तुमकां ह्या वक्ता सर्वा तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. आयचे दिसा ह्या कार्यक्रमाक सावंड्स वदकसून दिल्ले जावन आसात. क्रिस्ट इलेक्ट्रिकल्स लायट्स वदकसून दिल्ले आरून सर्व वेवस्था केल्ली जावन आसात. रवी आनी ताच्या पंगडाक LED लायट्स वदकसून दिल्ले जावन आसात. हरीश हांकांय ह्या वक्ता हांव काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आयचे दिसा सांस्कृतीक कार्या खातीर गावप्यांक तयाराय करूंक सहकार दिल्ले जावन आसात. मानेस जोवी सर तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. दयकन तुमी एक घडी मुखार येवची आनी अध्यक्ष लिओनातान उडासाची काणीक घेवची. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे व्हिडिओग्राफी केल्ले जावन आसा डिवायन वर्ड हाचे संबंधी. तशेंच फोटोग्राफी केल्या क्लॅन्यूट सीचे फोटोग्राफी तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. सांस्कृतीक कार्यांत तशेंच गांवच्या सर गावप्यांक हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां. आयचे हे कार्यक्रम यशस्वी करूंक आर्थीक रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. कार्यक्रमाच्या यशस्वी खातीर पडद्या फाटल्यान वावर करची जावन आसात केंद्रीय कार्यकारी आनी केंद्रीय समितीचे सांदे. तुमच्या निस्वार्थी सेवेक आमी आभारी आनी तुमकांय देव बरें करूं. आयचे हे कार्यक्रम यशस्वी करूंक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. देव बरें सुमेस्तांचो उपकार बावडल्या विणावास तुकाय देव बरें करूं. विनंती आसता सर्व लागीं युवा संचलनाच्या देयगिताक उबे रावच्याक. Cristo Espírita Santa Neira Aqui Sara Aqui Sara Mogan Sebe Cristo Espírita Santa Neira Aqui Sara Aqui Sara जय 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 गायन मोगन सेवे Cristo Espírita Santa Neira Aqui Sara Aqui Sara Mogan Sozinami जाऊन ताचे घरे पटलावदारा मोगन सेवे Cristo Espírita Santa Neira Aqui Sara Aqui Sara पुढे पारखून आम्ही कार्यात येऊन नवी समाज बांधा सेवेद्वारी संचालन आमचे सोलो करता मोगन सेवे Cristo Espírita Santa Neira Aqui Sara Aqui Sara mogan sebe Cristo Espírita Santa Neira Aqui Sara Aqui Sara Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque.
युवा सकत उण रगत जर ह्या प्रायर युवा सक्तेक सारकी दिशा मेळ्ळी तर साबार कामां करूंक शकतात 2019-2021 ह्या वर्सा केंद्रीय समितीच्या मुखेलपणार जाल्ल्या कार्यक्रमाची झळक आतां तुमचे मुखार
मोगाळ ओडिलानो आमकां युवजनांक तुमचे तावन ओर्तो सहकार येदोळ मेळ्ळा आनी मुखल्या कार्यक्रमाक तुमचो मोठो सहकार आनी पाठिंबो आशेतां. सांज ती संपली. सूर्याचो ताप तो निवलो. थंडाई काळजा मनार पावली. पासकांचो नाद तो वाडलो. पडली जिवंतपणाची सावळी. जेजू जिवंत जाला ही बरी खबर सर्वांच्या कानांनी वाळ्ळी. कार्याच्या सुरवेर गावया एक गीत मेळोन संगी. संभ्रम्या ताचे जिवंतपण जो आसा उंच सर्गी. देखून लागीं येवया सर्वांक संगता मेळोन वेग्गी. रात जागोवया उल्हासान भरया आमी सर्वां ताचीं भुरगीं. रवी बुडून गेलो कवी जागो जालो. घुमटाना दाखते की तो मॅट काढून नाचतो. पासकांचो वेळ आयलो. रवी बुडून गेलो कवी जागो जालो. घुमटाना दाखते की तो मॅट काढून नाचतो. पासकांचो वेळ आयलो. नाच रयता नाच हाती घेऊन हात. पासकांची रात आयची पासकांची रात. नाच रयता नाच हाती घेऊन हात. पासकांची रात आयची पासकांची रात. हो 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 आहा हा हो 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 आहा हातांत जोत घे मदींत नीत घे. शेतांतली रीत मानू मुडे मुडे भात घे. हातांत जोत घे मदींत नीत घे. शेतांतली रीत मानू मोडे मोडे भात घे. रेता दिरे खांद रुपया तुपे बांद. वावटी सो फोड सगळ्या लोका घरांत रांद. रयता दिरे खांद रुपया तुपे मांद. वावटी सो फोड सगळ्या लोका घरांत बांद. रवी बुडून गेलो कवी जागो जालो. घुमटाना दाखते की तो मॅट काढून नाचतो. पासकांचो वेळ आयलो. नाच रयता नाच हाती घेऊन हात. पासकांची रात आयची पासकांची रात. नाच रयता नाच हाती घेऊन हात. पासकांची रात आयची पासकांची रात. हो 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 आहा हा हो 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 आहा शहरात नाही तू शेताक राही तू. लेकाक नाही तरी लोकाक जाय तू. शहरात नाही तू शेतात राही तू. लेकाक नाही तरी लोकाक जाय तू. वर्साक एक रात फाल्यां जाल्यार गत. आयचे रातीक कोणी विचारतेली नात. वर्सात एक रात फाल्यां
गेलो कवी जागो झालो घुमटाना दाखते की तो मॅट काढून नाचतो पासकांचो वेळ राहिलो रवी बुडून गेलो कवी जागो झालो घुमटाना दाखते की तो मॅट काढून नाचतो पासकांचो वेळ राहिलो नाच रे नाच हाती घेऊन हात पासकांची रात आईची पासकांची रात नाच रे नाच हाती घेऊन हात पासकांची रात आईची पासकांची रात हो 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 आहा हा हो 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 Amazing evening. We have a set of musicians who have worked hard, and now I would like to introduce them one by one. So, on the keyboard we have Shehan Elston Voss, on drums Sujay Arthur Fernandez, bass guitar Bevan Avel Pinto, and rhythm guitar Chris D'Souza. A round of applause for all of them. What a जबरदस्त ताळ्यांचा शोर. ह्या जाका विशीं कितें सांगचें कितें सांगल्यार तें उणस. बाब रॉनी म्हणलें नांव नेणा आसलो युवजन आमचे देशजंत सबार आसात आनी सकडांक लोगा मोगाळी ते जावन आसात. तोंडार मिश्यो काळे दोवेंकाड फुलांक लजेक घालचो तांचो हांसो घेवन आमचे ह्या काराक आयल्यात. आतां मनादीक बाब रॉनी हांचो संदेश तुमचे मुखार. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक पास्का परबेचे शुभाशय. आज मंगळूर दिसच्या युवा जनांक खंडीसान व्हरतो संभ्रमाचो दीस. युवा सांज म्हणल्यार नांवाकाल मंगळूर दिसच्या साबार कलाकारांक युवा देण्यावंत युवा जनांक सांगात हाडचे प्रयत्न आसला. पास्काच्या संभ्रमाच्या ह्या संजेर खंडीसावन हे एक कार्य चारित्रीक कार्य जावन आसतलें. युवा जणांनी प्रत्येक जावन आदल्या 2019 वर्साच्या केंद्रीय समितीन म्हणजे लिओन विणा तांच्या सर समितीन त्या वर्सा एक कार्यक्रम मांडून हाडूंक एक योजन घाल्लें. बोरवोशाच्या तडीर म्हूण ते कार्यक्रम जावन आसले. पूण कोरोना पिडे निमती ते सगळे लॉकडावनांत बंद जाल्ल्या वरवीं आज तिसरी समिती 2 वर्सांची अखेर जाता आसतना हे युवा सांज म्हणलें भोव अपुर्बाचें कार्य ते मांडून हाडटात. हांव तांकां परबी पाठयतां. खंडीत जावन 2 वर्सांची ही केंद्रीय समिती आनी जायतो वावर आमच्या DSCJन केला आनी युवा जणांच्या वर्साक आनी उपरांतल्या दिसांनी सयत लोकांक युवा जणांक जाय पडची कार्यक्रमां तांणी मांडून हाडले आसात. हे कार्यक्रम युवा जणांची तालंतां उजवाड हाडचे देखून खंडीत जावन युवा जणांक एक वेदी दिला. ह्या कार्यक्रमाक हांव तांकां सर बरें मागतां. मुखल्या दिसांनी युवा मिसावान जायतीं कलाकारां उदोन येवं दी म्हूण म्हजें मागणें. देव बरें करूं. मनादीक बापानो तुमकां तुमच्या ह्या मोगाच्या संदेशा खातीर आनी आयच्या ह्या कार्यांत मंगळूर DSCचे PRO जावन आसचे मानेस रॉय कॅस्टेलिनो हांगासर ह्या कार्यांत आमचे संगी हजर आसात. तुमकां भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन मंगळूर DSC हांचे सर्वांतर्फेन मोगाचो स्वागत ह्या कार्याक हांव मागता. स्वागत सुस्वागत. पृथ्वेच्या सोबीत सुकण्या संगी थोडो वेळ करसून तांचे तावन इल्लो वेळ उलोवन येवयांगी. मुखार येतात किरें घटकाची मोन पिसवोवची सुकणी. म्हाकाय ते
देव बरें करूं किरें घटकाच्या सर्व सोबीत सुकण्यांक ही सुकणी आनीक उत्साहाक उबोवन दित मोळा बरोवन दित आनी आमची मनां संतोशावन दी म्हूण सांगून आमची आशा जावन आसा. ताळो तो सर्वांच्या मनांनी मधुर नाद वाळोवचो. ताळो तो सर्वांची काळजां दादोस करचो. ताळो तो आम्हा सर्वांक भोव पसंद आयसो. ताळो तो आमकां संगीताच्या लारांनी मग्न करचो. तर हो ताळो कोणाचो 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 तोच ताळो वेलिटा लोबोचो आमकां संगीताचो खरो अनुभव दिवचो. म्हजो ताळो गायतलो हाची विजेत सबार संगीत सांज हिणें सोबयल्यात तशेंच सबार कोवळ्यांनी हिणें गायलां. आतां तुमच्या मुखार वेलिटा लोबो कॉर्डेल घेवन आपलें जबरदस्त परफॉर्मन्स सर्वांनी दयेकरन तुमच्या जोराच्या ताळयांच्या आवाजान वेलिटा लोबो एका मोगान स्वागत करचें. म्हाका 2 पदां दिल्लीं सिलेक्ट करूंक खंयचें बरें परफॉर्म करूंक. सो एक तांतलें सिलेक्ट केलां. तुमी एन्जॉय करीचे. तुमी एन्जॉय करीचे म्हणल्या खातीर हांव आयल्या. म्हज्या सिंगिंगांत कोणाक मनीस संतोश भोगता जाल्यार ते एक आशिर्वाद. सो एन्जॉय करा. खुशीन भरला मन नारी तर्या जिनेसो आरतायस म्हाका मेळ्ळा खुशीची दुखां बोल्या उडया मी आयस उमेदीन त्या दिशा सपनाची लावून म्हाका मळबाक वेंगून कुशीन आमी रे हाडिया भुंयची भेट गोडोया. वाऱ्या वांगडा दोतोलो सुकलेल्या दुखाक हसूया भंगराळो किन मेळुया किल्तोलो रोपो सुखासो वाऱ्या वांगडा दोतोलो सुकलेल्या दुखाक हसूया भंगराळो किन मेळुया. Hey yo, I wanna fly.
बरें करूं. थँक्यू सो मच. वेदीर एक गडीभर रावंच्याक हांव विनंती करता. वेलिटाचे परफॉर्मन्स मस्त बरें जाल्यार सर्व हांगासर असले ऑडियन्स जोरान ताळयो पेट्या वेळेक पड. थँक्यू सो मच. वेलिटा लोबो हांकां मोगाची काणीक उगडासाची काणीक दिवच्याक आमचे केंद्रीय समितीचे डिरेक्टर जावन आसचे मनातीक बाप अश्विन लोहित कडोजा हांचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. आनी आतां कर्नाटक राज्य सरकार हाच्या क्रिश्चन अभिवृद्धी समितीचो चेअरमॅन जावन आसो मानेस्त जॉयलस आमचे सांगता आसात. ह्या कार्याक उद्देशिसून तांची दोन भोगणां आतां आमच्या समोर. संचालन मंगळूर देसीस आणि मनोहरच्या युवा सांस 2021 या कार्यात भाग घेवंक विशेष संतोष भोगता. या कोरोनाच्या काळात युवा जण उट्टू घालचें काम कितल्या त्रासाचें म्हणून आमकां सोबेस्तान गुप्त आसा. तरी पूण ICUM डिरेक्टर फादर आश्विन तशेंच अध्यक्ष लिओन हांच्या मुखेलपणाखाल आज युवा जण हांगा संगता मेळ्ळ्यात. तांची देणी उर्जीत करूंक हो तांकां एक अवकाश. युवा जणांक ICUM आनी YCS एक वाट. म्हज्या जिवनादी ICUM आनी YCSन विशेष प्रभाव म्हजेर पडून गो. अशे वरवीं हांव आज कितें म्हज्या जिणेंत सादर करप पावलां हाका ICUM आनी YCS कारण म्हणून सांगियात. आमचे युवा जण शिकपांत हुशार, संघटनांत हुशार. तरी पूण इगर्जे भायल्या संघटनांनी आमच्या युवा जणांचो पात्र बारी उण्या मापान दिसून येता. राजकीयान तो असो मस्तो उणेपण आसा. त्या देखून आमच्या मलगड्यांनी आमच्या युवा जणांक प्रेरण दिचे राजकीयान मेतेरपण घेवं. हाचे वरवीं मुखल्या 10 वर्सांनी आमच्या कोडयाळांत राजकीय क्षेत्रांत आमचे क्रिस्ती युवा जण दिसून येवंक उपजोन येतले. हाचे मुखांतर आमच्या राजकीयाची क्रांती जातली. सोमेस्तांव तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं मानेस्त जॉयलस डिसोजा हांकां भोव बऱ्या उतरांनी आमकां बरें मागल्ल्याक. कन्नडांत एक संगणी आसा ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ म्हणून. पूण हांगा एकलो आमचो युवा जण भायर सरला. हजार बडाय कुच्चून खाजर जावंक भायर सरला. कोण तो मनीस म्हूण तुमकां पळोवंक जाय गी जाय. तर या कितें गजाल ही म्हूण पळोवया. हे एक इस्कॉल हांगा HM येवन तूं टीचरी येवन तूं आनी पियोन येवन तूं हांगा झाडीचे येवेंत पुसचे येवेंत आनी ह्या भुरग्यांक आपले बरे बरे गव्हर्मेंट सवलत्यो एक आसात. सकाळीची 10 जावंक पुरसोत ना उणुनी दूद उणकून दिचें म्हणटा. क्षीरभाग्य आनी दनपाराची 12 जाली म्हणटाना जेवण शीत आनी नुस्तें अन्नभाग्य आनी सांजेर 4 जाताना सगळे जै तांती उकडून दिचे म्हणटा मोठे भाग्य. आनी अशेंच सोडल्यार सांजेर म्हणटेली हांकां घरा नाणोनी धाड स्नान भाग्य. वयलें जाल्यार हांगा 30-40 भुरगीं आसतलीं खेळणं हें करणं पुरा. आतां हें कोरोना म्हणून 3 भुरगीं येवची बारी भोंग जाल्यात आनी ती आयल्यार तांकां एकल्याक आलतोडी बसयल्यार आनी एकल्याक पोलतोडी बसयचे. देवा बारी भोंगोच चड जाल्यात. सांगल्या बरी वरां 10 जालीं सादं येवची भुरगीं सुमेत दिसना म्हणटा. खंय गेला तांचे क्लास काणयेचे आज. हें हें आयलें शेले दुखून आयलें पळय धोलोन धोलोन इकी येवंक सुमेत जायना हांकां.
नमस्ते नमस्ते ये इसका घेऊन सो वेळ आहे गो विकीसले की टीचर तर हांव येता राव का नाही धावले वच राव दे खंय धांवताय तुमकां शिकयलें येयल्ल्या मदीं वचना हे पुरो राप्पा येता न्ही सांगले बरी काल कितें येवनाय काल कान जाल्लें काल की टीचर वय काल काल म्हजी माय बांयत पडली टीचर भांयत पडली आले आज कशी होती आज कशी काल बांयत पडली वय म्हणू वय बांयत पडून डुबुक्क कना वाजलो आज कशी आज आवाज येतना म्हळ्यार ती हुशार आयसता हुशार तुजी तकली ती काही सरकार पावल्या गी म्हणून नसो विषय तिच्या आत्म्याक तुका गाणें गोत्ती ह्या भुरग्याक सांगिल्ले बरी ताचे बोरी तूं येवन येतलें निस्कालाक म्हाका काल गोत्ता टीचर दिसाक एक पिडा पोर म्हाका मंड दूख टीचर मागीर ताचे बोरू पोटान दूख टीचर ताचे बोरू गांठी दूख टीचर गांठी दूख म्हाका मारी नाका टीचर मारी नाका हे संवसारांत आसले पुरो विडा कात्ता येयल्यात गी म्हणून ते वय न्ही गो तुजो बापूय धाकतेर न्ही गो तुका पळोवन ताका नातलो गांवार काले वखद दिता खंय आले टीचर तुम्ही म्हज्या पाप्पा विशय बरें तशें उलोवन नजो जायते काल्या कां जालें आतां तशें पळोवंक गेल्यार तुमचो पाप्पा मरणाच्यो पेटी करता न्ही टीचर वय ताका तुमी कितें आणखी मरूनात तूं म्हाका मरूंक उतराक कळ्ळें हय मरूंक उतराकता म्हणटा आजकालची भुरगीं पळय भारी भोंग जाले सांगले बरें तें पुरा सोडू तुजे ओट्टूक तो दोस्ती कोण तो येतालो पळय कोण किरण गी टीचर वय 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 किरण तो ती ಅಗ್ನಿಸ ಕಡೆ ಇಸ್ಕಲಡೆ ಪೌತಾನ ಎಂತದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾ ಅವನಿ ಸರ್ಲೆ ದೇಗೊಂತ ಮುಡಲು ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ ನಾನು ಹಿಂದೆಂದ ಬರ್ತೇನಾ ಅವನು ಅಳೆ ಓತೈತೇನಾ ಇಲ್ಲೋ ರೋಡು ರೋಡು ನೇತಾ ರೊಡ್ಕುರೋ ಕುನ್ಸೋ ಕಿರಣ್ येता पळय कितें रडून तूं देवा ರೊಡ್ಕುರೋ ರೊಡ್ಕುರೋ ಕಾಲೆ रे ಕಾಲೆ रे ಕಾಲೆ रे रट्टाय गाल्याक रे म्हाका मारले टीचर मारले कोणे मारले कित्याक जालें कितें तो विवेनाचो पूतना टीचर वय तो मार्गा चड्डी घालना तो भोवतलो टीचर हांवें एकच सवाल विचारले टीचर सद्दां म्हणून म्हाका सोरो सोरो माजयले न्ही खंयचे रे ते सवाल खंयचे आतां हांव विचारले ಎಂತದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ दोन गाले टीचर दोन गाला हांवें शिकयल्लें तुका ಎಂತ रे हांवें शिकयल्लें तुका क्वेश्चन विचारतना कशें विचारचें म्हणून गोत्तू ना हें उरा नाका जाल्यार मजा घेता हें सांगले बरी वेळ कितें रे लेट कितें रे लेट केस काडून गेल्लो टीचर केस केस इस्काला घेताना केस काडूंक मागीर केस इस्कालाच्या टायमार न्ही म्हळ्यार घरा आसतना केस येना आणखी म्हणून न्ही कळलं बेकूच साहेबा तुझे दोळे फुटल्यात ते इतले लांब केस काड दिसा न्ही हांवें इस्काला टायमारले केस मात काडल्यात उरले केस तशेंच तात म्हाकाच वाटी उलयता रे म्हाकाच वाटी उलयताय मार नाका म्हाकाच वाटी उलयताय तूं म्हाकाच वाटी उलय कळ्ळें हें सांगलें बरी तुका हांवें प्रबंध बरोवन हाडून सांगलें तुमकां दोगांयकी वय हांवें बरयलां टीचर हांवें बरयलां हांवें बरोवना टीचर बरोवं नाय कित्याक जालें कितें आतां हांवें बरोवना हांवें सुमेत बरयलां तुका जालें जालें रे तुमी ताका तूं चेडवांक पुरो इजी इजी जालें दितात आमकां पुरो कश्ट जाल्लें दिवचे तुमी हाल उलयताय रे तूं तुमचे बेदबावा पुरो हांव रे ती तुका खंयचे टॉपीक जालें दिल्लें तुका म्हाका गी टीचर म्हाका गांधीजी टीचर आले तें पुरो इतले इजी पुरो दितात तुमी चेडवांक राव रे तूं सांबाळ तुका खंयचे टॉपीक दिल्ले रे म्हाका तुमी राजा राम मोहन राय दिल्लो अरे ते मुखार बसली वंदना क्लासाची भुरगीं सुमेत बरयतात रे तुका बरोवंक सांगना कितें तें म्हाका लायक ना म्हाका पसंत ना तें जालें गालें आतां जालें गालें तो आसा न्ही त्या दाळा ताच्या टायमार बाल्य विवाह पुरो रद्द केले ना जाल्यार हांव प्रिया आनी म्हजी दोग जाण भुरगीं ಒಟ್ಟು इस्कालाय वेतालीं ओ मुजा देवा तुका हांवें एंत शिकोवन दिवचें रे तुका उरलें पुराय मती घेना हें पुरो येता न्ही मतीक तुका नाका जाल्लें पुरो मती घेता कळ्ळें चड पिया खंयचें तशें नाका जाल्लें पुरो मतीक रिकता सांगल्लें बरी हांवें तुका हें पुरा चोडीचें कळ्ळें आमकां जिवनांत एक गुरी म्हणली जायचे कळ्ळें गुरी आसा टीचर गुरी आसा गे तुका गुरी आसा खंयची तुजी गुरी खंयची म्हज्या घरा फाटल्या व्हडल्या साऱ्याची गुरी आसा तुका तेन्ना तुज्या माथ्यार पडलां सारें मार नाका मार नाका गांड मार नाका ताचेर
हे तुका ना हांवें पद्य बरोवन हाडून सांगलें म्हाका उडा तुम्ही तांची गुरी साली मुजी गुरी किती आई सारू ना जालें आतां तुजी एक गुरी बाकी आली ताची एक शराची गुरी बुंगजू ना तुजी खंयची गुरी गो आतां बारीक सवित गुरी टीचर काल गोत्या टीचर सगळें सांगतात तांकां डॉक्टर जायचे खंय इंजिनियर जायचे खंय म्हाका काय तशी व्हडली गुरी ना बा म्हाका सांवळ्ळे टीचर म्हाका सांवळ्ळे टीचर काजार जावन दोगा भुरग्याची मम्मी जाय राव रे ती एक बरी गुरी उटां बांदून हाडची पोई साब बांदून हाडची बरी गुरी कळ्ळें ती गाल तशें म्हाका आनी एक गुरी आसा टीचर खंयची रे तुजी एक गुरी पावनातल्या गाजा खंयची गुरी कोणली रे त्या दोन्ही भुरग्यांचो पापा जायचे म्हाका आसा टीचर ओ देवा तुका नाका जाल्ले बरें केस तुका मारता. एक सांगता न्हय पळोवंक नाय गो हाचे मुखार हें मरे सांगची गुरी तुजी हांवें काले करचे हें सांगलें बरी म्हाका उडा आसा पोर तुमकां प्राणी विशयान बरोवन हाडूंक सांगलें म्हळ्यार प्राणीचें नांवां तुका म्हाका राव तुका सुडयता पुरो आसलें तुका बरोवन हाडलें मुदो काय न्ही हांवें बरयला हांव केदाळे बरयता बा हांवें बरयल्या सांग तुजे प्राणी सांग मुजे वेक्कू म्याव तुजे खंयचे रे आतां सांग रे मुझे ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ते खंयचे रे प्राणी ताचे माजर मुझे बोकूल तुका ಎಂತ जालें कळ्ळें तुका ಎಂತ जालें जावंगी तुका माजार बोकूल पुरा मोती घेता कळ्ळें शिकयल्ले खंयचे एकच मोती वचना वच पयलें तुजें हांव घेवप आपणाट पुरा तांचे कडेन उलयता पयलें वच रे जोडे करता बळे घेतो वच रे ಒಳ್ಳೆದಾಗ ಬೇಕು ಪೆಟ್ಟು राव 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 ಬೇಕು तू ये फाटी वचा नाका तुवें आतां वचून ते गांवार मेळ्ळी कोणगी आवय बाबय म्हण आपूण हाडची गरजच ना पोर तुजी आवय मेळ्ळी म्हाका तिणें तिचे नंबर दिला म्हाका कळ्ळें हांव तिका कॉल करून सांगता तूं वच तुवें क्लासीक वचा तो काय हांव येयला ಕಿರಣ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೇ ತಾಚೆ ಆಸಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ताचे आशिल्लें आल्या ब्राव बापी रावंक घाल बेंदूरचो लिओन गे हॅलो हॅलो अडया तुझ्याकडे म्हाका एक उलोवंक आसलें कालें गोत्ताय इल्लें ओडलो ते आमच्या किरणाच्या मास्टराचे कॉल आयिल्ले काले मुंचे काल आपले सगळो दीस तो इस्कालाक वचना तो कोण हिंदीगार यो आपले भैया ताच्या सेलुनात वचून पट्टंग मारून आसलो काय यो चेडो नाही आका सांगल्यार समजना न्ही एका वर्सांत अर्धे वर्ष इस्कालाक वचना इतली वर्सां फेल जालो हर एका वर्सा बुकाचे मात्र करसूर येयलो शिवाय हर एका वर्सा आमी फीस बांदून येका जाल्यार एका इस्कालाक वचून कितें म्हूण म्हाका समजना पळय आज तो येताना तुवें ताची खबर काडीजे समजलें येवसो वेळ जालो आनी की येवना तो आयलो ये रे ये हंगे रे ये हंगे लागी ये रंगा लागी हां इस्काल कशें आसलें इस्काल कशें आसलें पेंट पोरून आसलें इस्काल बरें आसलें जायत इतलें जवाब आशिल्ली हांवें काल कशें आसलें आज पेंट बॉर्डर काल घाले नवे पेंट घालता तुगे काल तू इस्काल बसून आई खंय तुज्या मास्टराचे आज म्हाका कॉल आयिल्ले लो आनी कितें येता नाही रे म्हाका एक सांग सगळो दीस वचून त्या भैयाच्या सेलुनांत बसून पट्टंग मारताय न्ही उलोवंक कळली विशय आसा कोणाची सैरीक तू गट करताय हांव ते वचून सेटिंग करतालो नाही तुझे सेटिंग आपले सेटिंग राव इसाई तू एक सांगता हांगा ताका समजायताना तुझे एक काड विशी धरना हें कालें गुत्ताय न्ही सगळो दीस सेटिंग उलोवंक काले आसा म्हाका ते सांग आमचें आसा तुका कळना तूं म्हातारी वा तुज्या प्रयत्नांत आमी आयिल्ले रे आमकां तूं सांगी नाका नाही इतलो तो तुजो मास्टर बो मारता जाल्यार तुज्या तकलेक वसना मू आमी इतले आमचे माते मारता जाल्यार तुज्या तकलेक वसना ओ आयक रे काल हळ्या कालें करपल्लो कर म्हळें नाही तुका ये मुझ्या देवा अरे रे वस रे पुढे रातच्या बुडाक वस रे गॅसर आमी नुस्तें धरलें वस रे वस रे यो एक सत्य 3 कसो चोडा कंचाय कर्माक ना हंगा अरे या वस कालें गोत्ताय रांच्या गुडान तई सांतो बनाल्यान सज्जिगे म्हणी कळून दरले असेल ती का वस रे एक पुटी एक मम्मी केदला पडले रे एक दीस सज्जिगे करता एक दीस बाजील करता तेच वस रे वस अरे कालें गोत्ताय हांवें कोडोदान चिंतून आसली यो चेडो 9नेंत 5 पुटी 10नेंत 5 पुटी फेल जाल्लो न्ही ना जाल्यार इतल्या ल्हान भुरग्या उठोक यो थोडी बसता न्ही किस्कालांत हें कालें गोत्ताय ताका काजार केल्यार कशें बरी आयडिया कालें गोत्ताय आमच्या दोगांना सुदरोंक मनी जायना बा आयिल्ले चेडो मनी सुदरायत जाल्यार
ये तो सैनिक समलाने त्याचे नाव काले कोण तो तो वॉल्टी वॉल्टी ये वॉल्टी आपण वॉल्टीन केल्यो सैरिक म्हळ्यार बेस्ट खंय तुटा नान म्हणटा होय गे वॉल्टीचो नंबर हा मू तुझ्याडे आसा आसा म्हाका इल्ले फोन दी साहेब हांव कॉल करून उलयता अप्पा दे काड विगे वॉल्टीचें नाव काले म्हूण सेव केलाय कुलटी वॉल्टीचें नाव साहेबा कुलटी ओके जाय सोदता आतां येता जाय जाय तूं असो उलयता उलयता हॅलो वळटी आमगे वय 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 हांव बरी आसा वळख मेळ्ळी ना तुका वय वय हें कालें गोत्ताय म्हाका एक सयरीक सोदूंक जाय आसली म्हाका न्ही आबा म्हजी कली प्राय काजाराची म्हज्या पुताक म्हणटा तो कोलो ल्हान भुरगो शी नाही आबा तो 9 5 पटी 10 5 पटी 2 पटी बसल्यार त्या ल्हान भुरग्या ओट्ट बसलो देखून ने काड मिशी आयल्या ताका निकोलो कुक्कुलो तो वय वय हें कालें गोतें आमची डिमांड काय ना बा डिमांड बरें करचे फॅमिली तर नाही आमची हें कालें गोतें चोडू इल्लें पळोवंक सोबीत आसा जे गुण इल्लें बरें आसा जे आनी कुटाम इल्लें व्हडलें आसल्यार बारी बरें म्हळ्यार आमकां काय नाका तांणी कुशेन कालें दिल्यार आमी ना म्हणना जायत वळटी आमा देव बरें करूं जायत देव मेळ्ळें बरी जालो वळटी आमा विगी सांग जायत वळटी आमा देव बरें करूं हॅलो वळटी आमा देव बरें करूं जायत खंडीत आजूच वेता देव मेळ्ळें बरी मेळ्ळो वळटी आमा तूं एक आमकां जायत सांगता आबा सांगता जायत कोण दर्या फोन धर पयले कालें गोतें वळटी आमाचे कॉल इल्ले काल हांवें सांगिल्लें न्ही ताका आमच्या किरणाक सैरीक पळोवंक ताणें सैरीक पळयल्या बारी बरी सैरीक म्हणटा ताणें म्हळा चोडूं पळोवंक सोबीत खंय गुण बरें आत खंय कुटां आमी व्हडल्यांक खंय आनी आमकां कितें जाय जें आमच्या कुटुंबाक सांगिल्लें कुटामा बातें कालें गोतें उरलें पुराय समासा मात तुज्या पुताची ती 7 कोल्ला आमची बापडे व्हडली लांब जीबा ती इल्ली हाळू धरल्यार समाज जाता आतां ताका पयल्या पैकनच्या मुल्यान पडला म्हूण पळय तें तूं आपे किरण नाही ह्या चडाचे कानात ते पडदे कितें हालनात गे म्हूण म्हाका समजना किरण हांगा रे किरण समाचार रे तूं काले सायबा अशें यो कितें रे तुजो अवतार खंय आसलोय तूं ನಾನು ಕಾಕುಸಿಗೆ ಹೋದದ್ದು नाही गरज जाल्ल्या टायमार गरज नातल्या टायमार सगळो दीस यो चेडो वचून काकसान बसता हांगा रे कालें गोत्ताय तुका त्या वळटी आमची वळख आसा कोण वाळटी तो सुजाचो बापेगे सुजायचो बापय न्ही रे तो आसो दी ताच्या विशयान मागीर उलया तो सैरीके समजलो पळय सुजाय तो वळटी तो मेलो गे चामणी गे ताका कालाक मोरोंक राखताय रे हें कालें गोत्ताय ताचे कडेन हांवें तुज्या खातीर एक बरी सैरीक पळोवंक सांगिल्ली ताणें तुका सैरीक पळयल्या चोडून सोबीत सबिता रा वयर इल्लें तुज्या पयलें आयक म्हजें उतर चोडून सोबीत खंय गुणी बरे आत खंय कुटामी बरें खंय कालें गोत्ताय आतां आमी चेडवाच्या घरा वसोंक आसा समजलें वेस नाका इल्ले बैसर निया बैसर नेता हें कालें गोत्ताय तांचे कुटाम व्हड म्हणटाना तांची सावळां व्हडवडत आसतात न्ही व्हडली सावळां म्हणटा त्या व्हडल्या सावळांक तुजी जाप ही व्हडलीच जायचे वय मो व्हडली जाप आमच्या कुटुंबाची मर्याद मनी काडनाका व्हडली जाप ती उडासना व्हडली जाप पयले वचोन बैसरा मागीर 5 मिनटान आमकां चेडवाच्या घरा वसोंक आसा अब्बा भारी संतोषाची गजाल कितल्या गे वर्सां मागीर आमच्या घरा बँड दंबरोचो आवाज आयकूंक मेळटा वरां जालीं 12 सैरी येवनात आनी घरा येताली ट्राफीक जाम न्ही टेन्शन जाता खंय पावली गे अरे सैरी आयली आळे गो विक्की रेडी कर गो ताका गोबर आनी पुसूण आयली गो सैरी स्वागत तुमकां बिंदामा केल्या कुटुंबाक देव बरें करूं बसका घेया
ये रे हंगे कुटी हे सांगिल्ले बरी चेडो कितें हलोवन दोलोवन येतात तसा हलोन जालोन काले नासता कितें देवान दिला तेणे हांव घालयता एणे तेणे ಕಾಲೆ ಮುಲೈತಾ ಇಡೆ ಶೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೊರಿಯಾದಿ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ನಾ ಸಾಯಿಬ ते ಕಾಲೆ ಗೊತ್ತೆ ಮುಸೋ ಚೋಡೋ ಅಪಡೆ ಬಜಿ ಕುಶಾಲಿ ते ಕುಶಾಲ ಏನಿಲ್ಲ खुशाली हे सांगिल्ले बरी तुमचे पॉयंट पुरा कशें जालें हलतोडी ताण पोलतोडी पर्यंत ट्रॅफिक जामणी मेळो नांगी ट्रॅफिक जाम आमकां आमचे पुरा व्हडले व्हडले कुटुंब ट्रॅफिक जाम पुरा आमकां जायना पिंतामा आमी आयिल्ले खंय गोत्ताय सीधा प्लेनर राव वयरे तुझे प्लॅन लँड कर ते कालें ಗೊತ್ತೆ आमी आयला बचपेता उन्ने आमकां एअरपोर्ट लागीं थंयत ते कोणतो म्हणटा प्लेन आतां ना जाल्यार तशें तशें मस्त खुशाली मस्त बाजी खुशाली म्हणटा आनी मस्त उलयचे सांगिल्ले बरी तुमी कितें घेतात च्या गे कॉफी गे उदक बूस्ट बॉर्मिटा कालें जायत तुमकां ते पुरय नाका आमकां एक ग्लास उदक घाल्यार पुरो उदक पुरो गे तुमकां उदक आले गो ग्लासान उदक हाडने विग्गी हाडने दी तांकां दी हांव गो कशें नाका पळय इल्ले चेड्या पळय आले तू 3 लोटे गाले हाचा हरद नाही आका काले सुरू झाले आम्हा सॅलरी पैसा आमू काले पिंता मासे करचे तुवें आमचे व्हडले कुटुंब हें पुरा जायना मागीर तुका काले नाही आनी आमी लोट्यान पुरो पियेना स्टँडर्ड आमचे आमी कालेले कोळशान पिवचे दोर रे बस रे इल्ले काने गोते पिंतामा हांवें सांगलें न्ही कुशाली थोडा कुशाला इल्ले चड जाता खुशाली काय गो वडले अशे वडले रे काले रे हांवें तुका काले सांगले रे ओण्णा चलता आमकां चलता सांगिल्ले बरी चेड्याचे शिकापू खंय मुसरतला म्हज्या चेडवाचे BA जाला BA वय BA जाला तितल्यांत वय चेडवान शिकली 2 अक्षरां BA ते उलटा पलटा आनी आले पिंतामा हांव 4 अक्षरां शिकला SSLC 4 अक्षरां आनी चेडवाचे 2 BA ते उलटा पलटा रावरे बस रे ಅಲ್ಲಿ ಮೊರಿಯಾದಿ ತು ಕಟ್ಟೈ ಮುರೆ ಹೋಗಿ ರಾವರೆ तेंकालें गोत्ताय आमचो चोडो शिकला बा शिकप आसा मात शिकपा जागी चड गुण बरे ने गुण बरे आता बशे म्हज्या पुताचे गुण म्हळ्यार पुरा गांवांत फेमस वर्ल्ड फेमस लक्षण आसा चेडो लक्षण आसा बसा सांगिल्ले बरी चेड्याक बीडी सिगरेट म्हणी वचची सवय आसा की बीडी सिगरेट आमचे स्टँडर्ड हे पुरो ना आमी बीडी सिगरेट ओडना आमी कालेल्यार ने गुटका चरस गांजा जिजू ओ कोलो चेडो यो ಅಲ್ಲಿ ಮೊರಿಯಾದ ಕಟ್ಟ ನಾ ಸಾಯಿಬಾ ನಾ ಪಿಂತಾಮ ते पुरा खंय मुचा पोतान ते पुरा आपडून सईत पळोवना म्हणटा ते पुरा केदळा ना बना ಇಲ್ಲ उगेत राव ಮೊರಿಯಾದ ಕಂಡಕ तू बसले हे गुणाचे पुरे चक्करीचे पडटा कांट्री म्हणी घालीत गे म्हणून विचारता संजेचे कांट्री म्हणी घालताय की कंट्री बरे ना आमचे स्टँडर्ड आमी कालेले इंग्लिश माल रेड लेबल ब्लू लेबल ब्लॅक लेबल पिंतामा काल हांवें तुका म्हणलें न्ही कुशाली तूं बेश्टे टेन्शन करताय तें कले लेबल म्हणटा गोत्ताय ते बुकाच्या बायंडाक लेबलां घालतात पळय हळदिव्या रंगाची तांबड्या रंगाची निळश्या रंगाची ते लेबल म्हणटात ना जाल्यार ह्या साद्या चेरकेचे तोंड पळय पाप आनी खंय सोसायटी शेकूना कंट्री पुराय आदलो ने साईबा आनी लेबल सोड ताच्या बापायक पियोवची तू सवय ना खंय यो केदळा पियोवंक पळयतना कळटा आमची फॅमिली म्हळ्यार 9 दीस सगळे बचपेंत बस सांगताय तितकं बो मारताय सांगले गाले करते का व्हडले म्हणताय मागीर तुमकां बो मारताय चीट मुले रे मागीर तुजे सांग
कुंकली काडटा कुंकली काडटा चेडो शेळ ताप म्हणी आसा की शेळताप आमकां स्टँडर्ड तें पुरो येना काल इंडियाची सेकंड टेस्ट मॅच जालें ताच्या पयलें म्हजें टेस्ट केलें हांव कोरोना पॉझिटिव्ह ना साहेबा ना पिंतामा तशें काय येना हांवें म्हळें न्ही तुका सुरवेक ओ पिंतामा तूं टेन्शन करनाका लग्गी काल गो हांवें तुका सुरवेक म्हणलें न्ही म्हजो पूत बजीक पुशाली म्हणून पळय ह्या धाट्या मोठ्या चेड्याक आका कोरोनाचो लग्गी जाल्यार येत गी शे खंडीत ना ना बा तू बेश्टे फिकीर करताय मागीर गव्हर्नमेंटाचे हांव सील डावन करती कार ना दाबा हांव आनी पुरो भितर बसायचे दायित्व भितर बसूंक आमचो लियोन सुजायानी आत न्ही तुका तितलें सुलभान सोडटात गे तेरण ना येयली जालो ये आमी येवन इल्लो वेळ जालो चेडू येवचे दिसान आमकां बचप्या वसोंक न्ही पयस मागीर बसनात अरे गो वच गो ताणें करी गोबर पुसले पुरो ताका एकटी भायर ओडनात न्ही ये सायबा बस बस ये गो बस रे इल्ले मर्याद काडना मरे बस रे अरे सोमा पळे हे मुझे दूध ऐते सोमा पळे चोडू इल्लो सोलून दाखय बा इल्लो सोलून दाखय चोडू सोल म्हणटा पाटी वेता हा ओके समास वच पाटी ये चोडूंक पळोवंक सोबीत आसा वळट्यामान म्हळें गुणी बरें आत म्हणून वळट्यामाच्या उतरांक ना म्हणूंक जायना बा म्हाका चोडू पसंद चोडूंक कशें रे म्हाका पसंद जालें फेर काजाराची मुकली तयार करी कोण काले रे पूण ते न्ही आमच्या कुटुंबात व्हडले व्हडले जाय सायडीन आले ते तेंत जायत म्हाका कितें म्हणटाय रे तुका तुमच्या दुवेक सैरीक पळोवंक आपोवन हाडली रे म्हज्या बायलेक न्ही रे वच गो सारनी कुंड हाडले गो तो मम्मी गाडा गुणेस्त तुमच्या घरांनी सैरीक असल्यार दया करून हांकां संपर्क करा काजार फिक्स जाल्यार आमकां आपया देव बरें करूं आनी आतां आमच्या ह्या कार्याक येदोळूस मानेस रॉय कॅसेलिनो ह्या कार्यांत हजर आशिल्ले दया करून तुमकां हांव मुखार वेदीक आपयतां आमचे DSAचे केंद्रीय समितीचे डिरेक्टर जावन आसचे मानादीक बाप अश्विन लोहित कर्डोजा फुडें येवचें तांकां एक उगडासाची मानाची काणीक दिवच्याक हांव विनंती करतां तुमच्या सहकार आणि आता दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस लेबर सेल हाचो अध्यक्ष जावन आसतो मानेस लॉरेन्स डिसोजा आमचे सगळे आसात तांचो मोठो संदेश ह्या कार्याविशी आता तुमचे समोर युवा सांज 2021 हे कार्य मांडून हाडिल्ल्या ICYM मंगळूर DSA केंद्रीय समिती तशेंच केंद्रीय डिरेक्टर बापांक तशेंच युवा समितीच्या सोर सांग्यांक हांव बरें मागतां युवा जनांची तालंतां उर्जीत करच्या तशेंच तांची तालंतां लोकां मुखार दवरच्या हो एक वेदी तांकां उदक सोडून दिल्ल्या ICYM केंद्रीय समिती हाच्या सोर सांग्यांक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मुखलें युवा जिवीत बरें जावन दी अशें हांव मागतां ICYM म्हणटा आसतना एक वेदी एक तालंत उर्जीत करूंक एक वेदी मुखेलपण दिवन सामाजीक तरान युवा जाणांक व्हड जावन समाजीत युवा जण म्हळ्यार कितें युवा जाणांक कितें करूंक जाता म्हणल्यार एक चिंता तांचें तें आटोवंक एक संस्थो वा एक घर म्हणया तातूंत जावन ICYM ह्या हुद्द्यार जावं पुरो ह्या समितीन काम केलें जावन आसूं पुरो ICYM भायर येवन सामाजीक तरान मुखेलपण घेतलेले कितलेंय मनीस कितलेंय युवा जण ह्या संवसारांत आतां आसा हांव इतलेंच सांगूंक आशेतां जे ICYM आमकां जे मुखेलपण मेळटा आमकां जे शिकवण मेळटा आमकां जे शिस्त मेळटा ते आमी मुखल्या अंतर ICYMचो आमचो अवधी वा आमचे प्राय जाल्या उपरांत सामाजीक तरान ते आमी उपयोग करचे अशी म्हजी कलते विनंती कित्याक म्हळ्यार आमच्या ह्या भारत देशांत आमची संस्कृती आमची अस्मिताय उराजे जाल्यार युवा जणांनी सामाजीक तरान बोळ जायचे युवा जणांनी समाजात मुखेलपण काडचे आमची हक्कां राखून व्हरच्यात आमच्या धर्माते जावच्या दब्बाळके विरोध वा आमच्या संस्कृती वयर जावच्या दब्बाळके विरोध झुजून आमकां ती एक बोळ जायचे अशी म्हजी कलती विनंती आसा
ह्या नदरेन ICYMांतून मेळिल्ले शिकप आमी बऱ्या तराक बऱ्या फावंडा पावून बरें मुखेलपण जावं काण घेवन मुखल्या जिवितांत बरे युवा जण बरे मुखेली जावंक ते तुमी उपयोग करचे अशी म्हजी कलते विनंती आसा. देव बरें करूं. लॉरेन्स डिसोजा तुमकां आमच्या युवा जाणांक उद्देशून बरो संदेश दिल्ल्याक. पळया तो संद्रेम कितलो सोबित परजळटा तो त्या अंतराळार. ताची सोबाय वर्णूंक आमच्यान असाध्य. मुखार येतात आमचे युवजन घेवन एक पद ह्या संद्रेमाच्या सावळेंत उदेल्ली मोगाची काणी सांगच्याक. जॉन आनी अन्सिटा. संद्र मुदेला मोळ बहार भोंवती दारांचो सुरंगार परजळ पांकयता मोगा तुज्या तोंडार काळीस गायता मोगा हामालार. संद्रे मुदेला मळबार भोंवती तारांचो सुरंगार परजळ पांकयता मोगा तुज्या तोंडार काळीस गायता मोगा हामालार. मोगा यो 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 रे मोगा यो मोगा ना पळयता मोगा यो मोगा सागरांत आमी पैन करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो मोगा सागरांत आमी पैन करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो. तडीर त्याला रांचे बिरे निस्कळ मोगाक गवय दितात करे. दर्या तडीर त्याला रांचे बिरे निस्कळ मोगाक गवय दितात करे. कुशल गायचे मोगा जोडे पुढे समकाता उचलून ओढे. कुशल कायेचे मोगा जोडे पुढे समकाता उचलून ओढे. संद्र मुदेला मोळ बहार भोंवती दारांचो सुरंगार परतळ पांकयता मोगा तुज्या तोंडार काळीस गायता मोगा हामाला. मोगा यो 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 रे मोगा यो मोगा ना पळयता मोगा यो मोगा सागरांत आमी पैन करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो मोगा सागरांत आमी पैन करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो. तो जावचो कसो कोणाच्या नी वरुणूच्याक नजो. पयल्या दस्तीर जरी मेळ्ळ्यो हांसो जिवान जळटलो मोगा उजो. मोग म्हणलो तो जावचो कसो कोणाच्या नी वरुणूच्याक नजो. पयल्या दस्तीर जरी मेळ्ळ्यो हांसो जिवान जळटलो मोगा उजो. देवेना जावन दोळो मोडलो आदाव घडयेन पोसवून मोडलो. देवेना जावन दोळो मोडलो आदाव घडयेन पोसवून मोडलो. संद्र मुदेला मोळ बहार भोंवती दारांचो सुरंगार परतळ पांकयता मोगा तुज्या तोंडार काळीस गायता मोगा हामाला. मोगा यो 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 रे मोगा यो मोगा ना पळयता मोगा यो मोगा सागरांत आमी पैन करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो मोगा
तुझ्या सादोरांक आमी पैण करया मोगा येतो गोपांत म्हज्यायो जावन संद्रेम तुमकां पळयल्ले बरी जालो म्हणून हांव पातयेतां. देव बरें करूं लिओन आनी अन्सटा तुमकां. अंतरराष्ट्रीय मट्टर मंगळूरची कीर्त गाजोवन फिल्म कॅप एशिया हाचे चराल कार्यदर्शी क्लिटो डिसोजा हांचो मोठो संदेश. A very good evening everyone. Wishing you all a happy and a blessed Easter. पहिले सुवातेर आयचे युवा सांज खरे हांगासर मांडून हाडल्या भारत एकत्रित युवा संचलन मंगळूर DSCच्या केंद्रीय समिती तसेच कार्यकारी समितीक हांव पहिले सुवातेर उल्हास पाठयता. DSCच्या युवा तालंटांक तांचे तालंट प्रदर्शन करूंक एक व्हडलो अवकाश तांणी हांगासर करून दिलो. आयच्या ह्या कार्यांत भाग घेतिल्ल्या चड युवा जनांक हांव परबी पाठयता. व्हडले कार्य हांगासर ते मांडून हाडटे आसा. मोगाचे न्हू ICY ना केवळ युवा जनांक तांचे तालंट प्रदर्शन करूंक एक संघटन वा अवकाश बघा तांचे थंय आसचे ते मुखेली चे गुण तांणी व्हडले रितीन वापरून एक समाजीक एक गुणेस्त मुखेली जावन येवंक एक अवकाश. हाका आमी उदाहरण दिवचें जाल्यार आयच्या ह्या कार्याक हांगासर आयिल्ले मुखेल सैरे जावं दी वा सैरे तांणी ICY जोडिल्लो तो अवकाश तशेंच आयच्या दिसा ती समाजीक तांणी दिवची ती सेवा एक व्हडलें उदाहरण. देखून हांव तुमकां उलो दिता तुमी तुमच्या भुरग्यांक तशेंच हांगासर आयिल्ल्या चड युवा जनांक ICY वा तशेंच हेर संघटनांत भरती जावंक तांचो युवा वावर तांणी दिवच्याक. हांव एक विनंती करता आमचो वावर केवळ आमच्या इगर्जे भितर सीमीत आसूंक नजो बगार भायल्या हे संघटनांनी तशेंच खंयच्याय अवकाश आमकां लभतात थंयसर आमी आमची सेवा दिवची आनी युवा मुखेलींक आमी अवकाश करून दिवचो. ह्या मोठ्या संदेशा समेत हांव म्हजी दोन उतरां अखेर करता. परत तुमकां समेस्तांक पास्का फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. देव बरें करूं क्लिटा तुका तुज्या बऱ्या संदेशा खातीर. ये म्हज्या देवा मास्टरामा तूं एक कितलें किरिकिरी करताय. कालें करचें थोड्यांचें आयकून किरिकिरी चिरी जावन म्हजी तकली पुरा पाड जाल्या म्हणटा. तें कितें तर आतां पळोवया ह्या मास्टरामाची तकली कित्या पाड जाल्या कोण कारण आनी तो कित्या खातीर इतलो किरिकिरी करना आसा म्हूण. तर आता तुमचे मुखार पालदनाचे युवा कलाकार. Atala vitala shura marwai magadira huguru nela gira kulashekara. वयल्यांच्या काळार पहिले भुरगीं येवन मागीर टिचराक राखून रावताली. आतांच्या काळार टिचर येवन सासपाल्यार स्टुडंट दिसनात. शा हळे येता बळे पेटिस्टा बरी. कितलो व्हडलो प्रॅक्टीस जाल्या रे म्हज्या मुखार मुईस मागता वचून ओते ओणो दीक मार दे. सुनो म्हज्या हर्त्याक मार. तुका कितल्या ओय कई रे सुनो हाडोंग सुनो घाल्याक तुज्या हर्त्या मार नाका. हेंच्याकडे कुशाल उरल्यार म्हाका पडत. आयक रे काले तुका कितल्या वार येवंक सांगिल्लें रे. वाऱ्यार काही मास्टर ऑटोर ने येऊन सांगितले. ऑटोर न्ही सैबा तुका 8 वरां येवंक सांगिल्लें. 8 वरार की ते बरं सोडू तू केदा म्हाका तेच जावलां आनी पयले येता ते शिकला म्हाबरा हेटो उतयताने हांव ते मेळटाने तुका हे तुवें सांगल्या बरी बरें जालें. तो एक सिरला म्हाका केदाळे मेन रोल दिवन हांव सिरकोन पडचें ताका आपूण हाडूस पयलीं ताका आपूण हाडूस. आयलो मास्टर आयलो आयलो घेवन दियो. ड्रीम वेकअप क्रिटिकल कंडिशन कंडिशन नासल्यार क्रिटिकल उत्तार ताच्या म्हाका केदाळे खुशी जावचे. काले मास्टर येता न्हू कॉस्ट्यूम बरो घालत येता. चक ते कॉस्ट्यूम नाही मास्टर मागीर अळे हांवें म्हज्या पुताडे सांगले अळे पुता हांव न्हिदल्या वेळार म्हज्या मुंडूक इस्त्री घाल म्हणून आनी हांव न्हिदल्या वेळार म्हाका आनी म्हज्या मुंडूक सरून इस्त्री घाली न्ही मास्टर. बरें जालें उलटा न्हिदलो शीत न्हिदला बिरमोत सायबा बाप. आतां परत ड्रामा तूं येता करी एक्टीव. म्हाका तुजे ड्रामा करूंक जायना हांव करना हांगा दूख सोसूंक जातात ना मास्टर. कोणी एक्टर्स ना ती वय वय करी येता तुवें. अळे मास्टर तूं कांय टेन्शन करनाका ताका तूं म्हणून म्हजो पूत आसा न्ही. तुका भूती आसा गे मागीर नासतना गी लो लो बांदले सुटात वाट.
नाही साहेबा तुझं बोतू ड्रामा तर बरं ॲक्ट करता गे म्हजो पुत ड्रामांत बरो ऍक्ट करता गी ताणे करिनातले ड्रामांतनांत ताणे घालिनातले पात्रतनांत ताका बेस्ट ऍक्टर बेस्ट कॉमेडियन बेस्ट रोल प्ले. एक मिनिट ऐक रे काले मास्टर इतल्या लहान प्रायार इतल्या सकट मेळला हांव एक 20 वर्साचो ड्रामांत आसा एक स्टिलाचो लोटो समेत मेळूं ना ये म्हाका मेळ्ळा रे काप्प्याची गितांत काप्प्याची गितांत म्हाकाय मेळ्ळा आनी म्हज्या पाप्पाक मेळ्ळा हाचे काप्प्याची गितां नाही सायबा इतले सकट मेळ्ळा गे हळे मास्टर इल्ले उलोवंक सोडटा हे पुरे एवॉर्ड ताका मेळोंक घाल्ले वेतना तितकेशे वेळ जाले पुरा दुसऱ्यांक दिवन धाडले न्ही मास्टर तांणी. वेळ कित्याक जालो बा काय कॅटरिंगाक गेल्लो ना साईबा ताका ड्रामा आहले ड्रामा. नाही सायबा सांगले बरे तुजो पूत घे हळे फाटल्यान चक तई न्ही मास्टर हळे ओ तई आपूण हाड सायबा हळे पुता यो केप्पो साईबा हांव तापयता. मास्टर लायटांनी पळयता वरतात ते किमना आज वरून दी तांचे न्ही आमचे उसोस मास्टरच्या पांयाक पड रे वस रे. हे गेदाळे कशी दोनचे मागीर आता मुजे हांगा हांव मास्टर हांगा म्हज्या पांयांक पडल्यार सट्टांच्या पांयांक पडल्या बरें कळ्ळें बरें. नांव घालें रे तुजें नांव घालें रे तुजें ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊ ಮಾರೆ उभे पळितात पदरा ओढून पळितात ऐक साहेबा नाव घाल नाव बेरे मास्टर ताजे नाव प्रशांत तेंत बारी शांत नाही तो ड्रामांत बरो ऍक्ट करता गी म्हजो पूत ड्रामांत ऍक्ट करता गी ताणे करिनातले ड्रामांतनांत ताणे घालिनातले पात्रतनांत न्ही मास्टर. मास्टर थोडे बट आयतार तो आता गत्त मेळना न्ही मास्टर. म्हाका आता गत्त मेळना काले रे साबू तें थोडे बटी म्हाका आता गत्त मेळना साबू न्ही तेत नाही सायबा हांव ओडून थांग पळय देता ताका काले सवा दिसा रे ही अस्त मोद येता सायबा तूं तेणे राव हंगे रे हंगे नाव काले रे तुजें नाव काले रे तुजें मास्टर ब्या म्हणटाय तुका खंयच्या दुलो ब्या दिसता म्हाका ब्या म्हणटा की आज मिशा हांवें ब्या राव म्हणटा सायबा ताणें एक पटी म्हणलें न्ही म्हणून दी तूं 4 पटी म्हणून तेत कण घाल नाका आनी पुता आनी मास्टराक ब्या म्हण नाका जायते तूं तिके राव सायबा ए काले रे ऐका ना काले रे ऐका ना रे ए मास्टर तू एका पेट्या बरी बंगचे बरो वेस्ट शा मास्टर पेटो म्हणटा तुका खंयच्या दुलो पेटो दिसता आका तू पेटो म्हणटा शिकयला ओ पेट्या बरी बंगता गे पेटो म्हणटा आका एक पटी म्हणलें न्ही म्हणून दी सायबा पाप तूं म्हाका 4 पटी म्हणून पेटोत कण घालता आणि ता नावी पेटत म्हणटा तुका काय ना नाही सायबा एका पेट्या बरी बंगचे बरो घाले वेस्ट. हळे मास्टर आका काणी ऐकना तोंडी येना मास्टर हांव खंय उल्हास बारांत ऐक सायबा या केप्प्याक आनी न्हू काले करचे सायबा काल तरी रोल असते सांग पळया मास्टर आका कबडवरचे रोल दिला कशा जायत सुदामणे ओडूंक मात न्ही ओडूंक मात ऐक रे काही येना ओडूंक मात ओडूंक मात सुलावणे म्हाका काले मास्टर ते केप्प्या आसा तो लायट पडयता जोरतात ती म्हणा वरून दी तांचे न्ही आमचे हंगे रे काही येना ओडूंक मात कळ्ळें ओडूंक मात कळ्ळें हुशार मास्टर म्हजो पूत वच्चान पण हुशार हुशार पळयता आतां तूं फाटल्यान सुरू कर रे आता येतलो तुमकां एक चांगले भास नाही रे हांगा म्हज्या पांयांक पडल्या सक्तांच्या पांयांक पडल्या बरीच पळय तूं सुरू कर न्ही तुका ओडूंक सांगले की वाटोंक सांगले रे आतां हें जायना रे ह्यो वाटता ह्यो आतां जायना जायना दुसरें मास्टर आका कृष्णाचे रोल दिला कशें जायत उदो मात ऐक रे त्या मायका कडेन हले काही येना उदोंक मात कळ्ळें ए
मास्टर तू ताका उदोंक सांगते को बुकांक सांगते सामा सांग हांगा मास्तर कोण रे तू तर तोंड पूण राव ऐक साहेबा काही येना उदोंक मात्र कळ्ळें मास्टर मास्टर म्हजो पूत तुमच्यान हुशार मास्टर म्हणलें वाटलो कसो पडयो एक मदत एक येताली बिजी आता विगियर हांगा एक पिढी सांगलें बास नाही रे हांगा म्हज्या भांग पडल्या सक्त्यांच्या भांग पडल्या बरीच बाबा तू उदय पळय तो कसो एक केप्पो ह्यो आनेकलो बँकरो ताजे ऐक रे तुका तो दिवोर दर्सो कृष्णा सांगल्लो न्ही मुजी पळाली कृष्णा सांगल्लो आतां जायना रे नाही ते उदोवन किंचे सरप राहिल्यार आतां जायना दुसरे सांग दुसरे मास्टर आका गोड्यार बसते रोल दिला कशें जाय तू चला म्हणे ते इझी ऐक रे सामा पळय काय नाळे कळ्ळें सुपर हे फर्स्ट टाइम कळ्ळें ताका मास्टर मास्टर म्हजो पूत तंतून हुशार मास्टर राव साहेब वाटी एक येताल एक मास्टर मास्टर आता एक जायत पोर साहेब घंट्यो मारली 7 जाली वण्णा लागल्या रे ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ आणि तू दत्तू गाणगेचे पडा तू सुरू कर साहेबा हांव येता रे तू काय साहेबा तू हे गेला ते फोड्या घरी जाला तू पाठी घस तू तिथे वचून सांग रे हांव आसा न्ही मास्टर तू येना का तांकां गाणी पेद्दा चावी कोण काडटा पेट्रोलाच्या मॉलचा डेला मोदीन हांव तुमच्या गाडये मुत्ता न्ही हे तुझे गाडी चावी तू काय बोल सांगाल ताई आणि बाईक काय मध्ये धरले तो लिओन जोर करता उस पटल्यान धरोस हांकां गाण घेऊन हांवें ड्रामा कर बाईक वेलोगी सुकी मासली तोटो वेलोगी आणि हांकां गाणी आरा ಎಂದ आरा ಎಂದ पहिले तो येऊन जो लेट लिओन काली 10 मिनिटं दिला आणि तू ताका घडी घडी एंट्री काले करत अरे मास्टर तो अशें म्हण येता न्ही ती आली धूळ क्लीन जायना आमकांच न्ही प्रॉफिट तू कित्याक आयलय साहेबा मक्का कन्नाका म्हाका मक्का कन्नाका नक्की नाही काले की म्हणालो रे काले रे नाही साहेबा मक्का कन्नाका म्हाका मक्का कन्नाका तू राव मास्टर राव आसा न्ही तू राव दिशी न्ही तू हांगा कितें आयलोय पैसे अरे बरे हांव विचारता न्हू बरें सारकें वांगे नाही साहेबा आज चिकन सुक्का बेस्ट ने ओय ओय ते गाले खरेंच न्हू जालें नहीं सेबा काच ची ओ काचा बरा गाली ना साहेबा तू पत्रा पात्र तू बोर्ड दाखवून उलय नका गलीज तुझे काले साहेबा काच घिची गलीज नहीं सेबा मनी मास्टर मिनी पावडर ते मास्टर एक गोष्ट पहिले हिट झाले ना राव साहेबा पाठी राव साहेबा तुझे काले साहेबा मिनी पुरा गलीज नहीं सेबा पेमेंट तितले सांग बिकालो ऐक साहेबा पोरा 3 महिने उपरांत आमचे ड्रामा जाल्लेत फस्ट आयले पैसे तुका कळ्ळें ओय हांगा म्हज्या 5 महिन्याचे दिवना ताचे दिता पळय काले रे 5 महिने काय ना म्हाका ताणें 5 महिने पयलीं म्युजीक घाल्लें न्ही ड्रामा सुपर हुशारात भुरगे हां मका आजच जाय नाही मामा मका आज दिनात हांव हांगातून चल्लो चल ते आले ते एक जण डीजात कोणी एकल्या कान घेता तू वच आरा राव्या अळया तुझे घर काय सांगले बाई तुरली बाईन तुटली कोण साहेब इस्ताराक बाईन तुटली असो न्यूजार बरं येऊ नको बरं ना नहीं सेबा बाई तुरली बाई तुरली अळया तुका पालदाने ಗೊತ್ತಾಸಾಗಿ वय तई माझे घर असा तिक्के येताय गे तू अशेंत 2-3 फाटी चालल्या रे घरची दरड सगळी नितळ जाता या आरा ओय तू चोट्टे रे हांव चोट्टे न्ही म्हजे ओट्टे बरें जाली मार गेली ओय हंगे म्युजिकाचे ऐक रे लास्ट एक उपाय आसा मास्टर ती आमची ICMची सेक्रेटरी वीणाबाई आसा न्ही तिका ओ ते मोदे बसोन दे ती केदाळ हात उकलिता तुवें नासाचे केदलो हात देवयता तुवें रावाचे कळ्ळें हात उकलिताना नाचाचे हात देवयताना रावाचे कळ्ळें हुशार आसा आतां म्हणी करतलो पळय एक ट्रायल पळय 3, 2,
वन राव साहेबा ते हात सकल घाले तू काय काल सांगले साहेबा हा दुखला दिसते मार काय नका कळलं जाऊ रे माका मुजा नानी आचे धरून जाणार काल बाबू मास्टर म्हाका पुरो जाल्या म्हाका स्पाईट मेळा ते पायटी किती काय ना साहेबा उदा कसा पियोस उदा जाय देता ओ एक मिनिट उदाक म्हणजे उडा सायलो ते बायन पडलो कोणसो काढलाय कोणसो हांवें कोणसो म्हणटा नोड न्ही हांवें सुमार बाय आसात बडे देवले गे ना वयता पळयला मात वयता नावें पळयल्या आचे आता काडटाय की ना काडटा ओस ओस हो ना या ए ऐक रे दोरी धर रे दोरी धर मला गेलो दोरी धर मुझे बरं दिसता पुरो आहे रे पुरो पडलो रे बाईन तू ये उंकाल उंकाल हात सोडण्या बाईन पोड आणि मोरा तो काय हे तुवें काले केले बेश्टे त्या दोग जणांच्या मरणाक कारण जायना का होस तांकां बचाव कर ते होय बिस्ते तांच्या दोघांच्या मरणाक हांवें हें कोणाक वसाचे पळ्या हॅलो डेलिशा तुझो नवरो आसा किलपी तो बाय तो म्हूण सांगाटचो तुजोच नवरो गो आनी कोणाचे आमकां काल्या बाय तो म्हूण सांगाटचो ना थोडा तोन काडून दी नाडे तोन काडून दी केही तोन तरी काडून दी सही बी न्ही हांगा बाय पडला तू दोग निर्मार्ग तड क्रॉस रप्पा धाड हांचे के दाळे पडले आवाज येता आयकता मोबायल ही वस्त परतून आयली कसो पोत खंय गेला मास्टर ओ ते वचून तीळ गी बायन तू लो आनी दांटून काट्या तो पडनाका देवा म्हज्या पोत बाय तुकली नाका रे नासूंगा भितर परतून मास्टर तो मोरूंक का भायर काड टेन्शन कर नाका किलपी कॉल केला आत्ता येता डेलिशस नवरो आसा न्ही आमचो तो किलपी येता आत्ता येता मास्टर पोलीस तुका ओरता म्हज्या पुता बाय पोलीस रे इबे यो काले मास्टर पोलीस रे ए बीडा रे मास्टर नाका लागीं नाका मास्टर यो कोण साहेबा पोलिसाक मारून घेता ये बे यो पोलीस रे बीडा स्ट्रॉंग मास्टर ते काले उस्तूर काडटा आमचो जॉनी गी म्हणी ये बा देवा म्हज्या ये बा उस्तूर काडलो रे रा ये बे मास्टर तो डिलेशियस नवरो किलपीने बायंतन मनशां काडचो डेलिशस नवरो किलपी आनी कोण दोत्तू ये बे बीडा स्ट्रॉंग पळोवन काडले डेलिशस होतो नवरो पोलीस की बायंतन मनशां काडचो काले साहेब बायंत दोग मोडल्यात गट्टाय गी योय केप्पोगी तोंडियन हांगचो नाटक पोंताकी पावना देव बरें करूं बारी सोबीत रितीन स्किट हांगासर सोबयल्ल्या पालदान्याच्या कलाकारांक तुमकां सर्वांक मनपूर्वकी देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां कर्नाटका प्रांताचो अध्यक्ष मानस जैसन पेरेरा शिरताडी हांचे तावन मोठो संदेश आमा समेस्तां खातीर युवा सांज ह्या कार्यक्रमाक जमल्या तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता आनी तशेंच पास्का बेस्ताचे शुभाशय पाठयता भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन मंगळूर DSS केंद्रीय समिती हांचे तर्फेन मांडून हाडल्या गोंयका पूर कार्य युवा सांज ह्या कार्याक कर्नाटक प्रांतीय युवा समिती तर्फेन परबी आनी अभिनंदन पाठयता 2019 वर्स मंगळूर DSSन युवा जणाचें वर्स म्हूण पासारलें आनी त्या वर्साच्या कार्यक्रमा पैकी एक जावन आसलें युवा जणाची तालेंतां उर्जीत करचेच आसली हे कार्यक्रम युवा सांज आनी आयच्या दिसा हे कार्यक्रम हांगासर व्हडा दबाजान चलते आसा
आमच्या मंगळूर DSCच्या तालेंतापैकी विशेष तालेंतांक विंचून काढणं सर तालेंतां सांगात घालणं केंद्रीय समितीनं एक अपूर्व कार्य हांगासर मांडून हाडला. हे कार्यक्रम मांडून हाडल्या केंद्रीय समितीक आनी सर युवा मुखेल्यांक हांव अभिनंदन तशेंच परबीं पाठयतां. आनी तशेंच युवा सांज तसली युवा जणांचे तालेंतां उर्जीत करचे तसली सबार कार्यक्रमां युवा मुखेल्या तावनू ICYM तावनू उदेव नेवंदी म्हूण हांव आशेतां. सर बरें मागता. देव बरें करूं. मनशाच्या चिंतपाक आनी दिश्टेक आनी दृश्टिकोण कितले विचित्र न्ही. हळडवो रोग आशिल्ल्याक सगळो संवसार हळडवो खंय तर रोग नातिल्ल्याक एकल्याचें नेसान पळोवन ताका पारखुंचें आनी ताका मापचें कितलें सारकें. तर आतां तुमचे मुखार आमचे तरणाटे. ओवर टू क्लिऑन अँड ग्लॅडसन. देखताना हे आईच्या चलयाचे आंगार चलता कुलकुल्लो सांगूंक फायदो ना. अर्दे कुरे नेसून चेडवा वाटेर चलताना चिंता मदीन येवं कोण दुसरे ना. नेसाण देखताना हे आईच्या चलयाचे आंगार चलता कुलकुल्लो सांगूंक फायदो ना. अर्दे कुरे नेसून चेडवा वाटेर चलताना चिंता मदीन येवं कोण दुसरे ना. शेजारचे ते जोडी ताचे नेसान निल्ले गोडी येता मिसाक झोंपरा वयर नेसून मायक्रो मिडी. ते फुडला दिंडी मोडी पळोवंक चले फाटल्यान रेडी आनी मादारांचे सैत चढता काळसाची गुडी. शेजारचे ते जोडी ताचे नेसान निल्ले गोडी येता मिसाक झोंपरा वयर नेसून मायक्रो मिडी. ते फुडला दिंडी मोडी पळोवंक चले फाटल्यान रेडी आनी मादारांचे सैत चढता काळसाची गुडी. नेसान देखताना हे आईच्या चलयाचे आंगार चलता कुलकुल्लो सांगूंक फायदो ना. अर्दे कुरे नेसून चेडवा वाटेर चलताना चिंता मदीन येवं कोण दुसरे ना. नेसान देखताना हे आईच्या चलयाचे आंगार चलता कुलकुल्लो सांगूंक फायदो ना. अर्दे कुरे नेसून चेडवा वाटेर चलताना चिंता मदीन येवं कोण दुसरे ना. जीन्स पॅन्टर स्किन टाईट टॉपर बोंबली दाखवून धुले हालून चलता ती रस्त्यार. हो फॅशन असो अवतार उलटो करता संसार देवसराने अदमे फारल्या फुक्याक सवार. स्ट्रेच जीन्स पॅन्टर स्किन टाईट टॉपर बोंबली दाखवून धुले हालून चलता ती रस्त्यार. हो फॅशन असो अवतार उलटो करता संसार देवसराने अदमे फारल्या फुक्याक सवार. नेसान देखताना हे आईच्या चलयाचे आंगार चलता कुलकुल्लो सांगूंक फायदो ना. अर्दे कुरे नेसून चेडवा वाटेर चलताना चिंता मदीन येवं कोण दुसरे ना.
नेसान देखताना हे आईचे चलयाचे आंगार चलता कुलकुलो सांगून फायदो ना अर्दे कुरे नेसून चेडवा वाटेन चलताना चिंता मोतीन येवंक दुसरे ना देव बरें करूं देव बरें करूं. सोबीत गायन आमच्या मुखार सादर केल्ल्या क्लिओन आनी ग्लॅडसन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सर्व संगीतकारांक. ह्या वातावरणांत वारें वळना आनी इतली गरमे वरवीं गाम पुसून तुमचो तुवालो भिजलो कोणना. पूण हांगासर थोडीं चेडवां ह्या देगीच्या वेळारी तांचें दिल चिल्ल जालां म्हूण ते आसात तर आमची एक नदर तांचेर गेल्या. आतां ओमजोरची नृत्यकारां तुमच्या मुखार एक सोबीत नाच सादर करचार आसात. तांकां मोगान जोरान तांकां स्वागत करया. हो शिस्ता आंग मुझे धगगे हाव नेणा कुलकुलता काळीज हिवा मोगगे हाव नेणा थल्ली मना आणि हल्ली जीवाची कणकणा तुका पळत रंगतात डोळ्यांची बणा. डोकं माझ्या काळजाचे बागील
काळजां मात्र न्ही आमची काळजां चिल्ल केल्ल्याक आमचें दिल्ल चिल्ल केल्ल्याक ओमजोरच्या सर्व नृत्यगारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा शाबासकी पाठयतां. भारतीय कथोलिक युवा संचलन केंद्रीक समिती मंगळूर देसाची ह्या पावटींची समिती भोव लक्की म्हणयत वर्तें बागस म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार 2 वर्सांची ही लांब अवधी आमकां DSAGक सेवा अर्पूंचे भाग आमकां फावो जाला आनी 2 वर्सांच्या समितीची मोठवी झळक वळख आतां तुमच्या मुखार एक व्हिडिओ रुपार. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿಯೇ तूतू. गौ बायलेचे झगडे जेवणीच्या पर्यंत खंय, पूण तांचे रोमांस केदळापर्यंत. निस्त्याक मीठ उणें जाल्यार चप्पे जाता, सड जाल्यार खर जाता. काजारी जिवितांत मोग गरजेचो, तो समजजे तर इल्लो रागी जाय. तर येया ह्या गौ बायलेची काणी आयकुया. आता तुमचे मुखार
रोक्को आणि जॅस्मिन. फुले बायले वाऱ्यार तुझे आंगले दे फुले फुले बायले वाऱ्यार तुझे आंगले दे फुले मुंडू गोवा गळता तुझो पेंटाक कवय मुंडू गोवा गळता तुझो पेंटाक कवय आमचो मो कितल्या पुरवायचो इलोरा परत आमच्या जिणेच्या दादोसायसो आमचो मो कितल्या पुरवायचो इलोरा परत आमच्या जिणेच्या दादोसायसो. मास नसतं जेवण रुसाना ग्लास वर विस्की नसतं चीबू गळाना पाहिलं तुझे केरे केरे केदींच मोगताना चेडवा केक हसो दिला सान्ने सोबाना आयतराचे मास नसतं जेवण रुसाना ग्लास वर विस्की नसतं चीबू गळाना पाहिलं तुझे केरे केरे केदींच मोगताना चेडवा केक हसो दिला सान्ने सोबाना. आमचो मो कितल्या पुरवायचो इलोरा परत आमच्या जिणेच्या दादोसायसो आमचो मो कितल्या पुरवायचो इलोरा परत आमच्या जिणेच्या दादोसायसो. बायले तुवे राग मोजर केदींच करचो न्हय गो तुजो हांव मोर्यादेचेर पिरड मारचे न्हय भुरग्या मुखार कांसुलाचो उजो काडचो न्हय आमचें दूद सेजरा माडा मुळाक वचचें न्हय. बायले तुवे राग मोजेर केदींच करचो न्हय गो तुजो हांव मोर्यादेचेर कोरड मारचे न्हय भुरग्या मुखार कांसुलाचो उजो काडचो न्हय आमचें दूद सेजरा माडा मुळाक वचचें न्हय. आमचो मो कितल्या पुरवायचो इलोरा परत आमच्या जिणेच्या दादोसायसो आमचो मो कितल्या पुरवायचो इलोरा परत आमच्या जिणेच्या दादोसायसो. बरें करूं रोक्को आणि जॅस्मिन तुमकां दोगांयकी. आणि आता पळयलेलें तुमी कसो आसलो आमचो मोग म्हणून. इवा सांज आज संजेची सांज हांगसर आखेर जाता. सर युवा जनांक ओडलतावन आतां म्हणसर विविध तालेंता मुखार प्रदर्शीत केल्ल्या युवा जनांक आनी तुमकां जायतो भरपूर ताळयांच्या आवाजाचो वेळ पाठिंबो दिल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक. थँक्यू व्हेरी मच. आणि विशेष रितीन बेंदूरच्या युवा जनांक आमी स्पेशली देव बरें करूं म्हणटा. जायतो वावर तांणी ह्या खातीर केला आनी आमकां जायतो सहकार दिला तांकां आनी हांगासर हजर आसलेल्या सर युवा जनांक आनी बेंदूरकारांक आनी आमच्या मोगाच्यांक तुमकां समेस्तांक देव बरी रात देव बरें करूं.